रेतीरेक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरो दीस मागतां. पयस पयसतान तुमी आयल्यात तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन, तुमचे मागणे घेवन, तुमचे विनवणे घेवन व्हड बावडतान ह्या पूर्ण शेताक तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकळ तांकां दिलें. तुमी व्हडा बावडतान हांगासर आयल्यात आसतना तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सरसान्यांक तुमच्या काळजाच्या अत्रेकांचेर, तुमच्या तेसावांचेर खंडी जावन तो ताचे आशिर्वाद घालतलो. ह्या पूर्ण शेतान ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जालो म्हणल्यार बावडतान तुमी फाटीं वेताल्यात. तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. सांगातास हांगासर आसात ही रेतीर चलोवन व्हरूंक आयच्या दिसा मानातीक बापू पियूश डिसोजा शिवमोगातावन ते आयल्यात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हर एक सोनवारा दीस हांगा येतात, जॉन फेरार तावन येतात, गितां गावून आमकां मागोवंक उमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्ल्ड विवियन आसात, ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. आयच्या दिसा मोगाच्या न्हू तुमकां हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. तुमकां कुमसार जावंक आसा जाल्यार ते Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argantuka sumia. Argantuka sumia. Oglaptuka sumia. Oglaptuka sumia. Aradantuka sumia. Aradantuka sumia. Mantuka sumia. Mantuka sumia. Maimantuka sumia. Maimantuka sumia. Wakanituka sumia. Wakanituka sumia. Jaytuka sumia. Jaytuka sumia. Hallelujah. 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 मगाच्या नामे देवाक अर्गन दिवया. परत आमकां एक अवकाश समयान ताच्या पांया तळा बसून थोडोसो वेळ ताची उतरां नियाळोवंक ताका अर्गान दिवंक एक परत आनीक अवकाश आमकां फावो केला. आमी अर्गान दिवन गावया. मस्तपटी आमकां मोतीक समस्या येयल्ल्या वेळार, टेन्शन जाल्ल्या वेळार, कितें करचें म्हण कळनातल्या वेळार सगळ्यांक एक पटी बेमनशें दिसता. फियर बेमनशें दिसता. भयावू बंदागा मस्त बें दिसता. कितें करीचें म्हण कळना. मुखारची वाटत दिसना आमकां. त्या वेळार कितें करीचें? एक गितां मारिफात आमी देवाच्या उतरांचेर नियाळ करनच ह्या गितां मारिफात आमी देवाक अर्गन दिल्ल्या वेळार कशें आमच्या जिवितांत एक आशिर्वाद जावंक फावता आनी कशें आमी देवाक स्तुती करया त्या वेळार, कशें त्या संदर्भांत आमी भायर येवयत म्हण आमी ह्या गितां मारिफात अर्गन दिवया आनी नियाळून हें गीत आमी गावया. नवें गीत. ಮನವೋ ನೊಂದಾಗ ಮನವೋ ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾಯಕ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಜೀವದಾಯಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಓಕೆ, ಸಂಗತ ಗಾವಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ. ಉತ್ತರ: ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ.
ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಚುಪ್ಪನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಅನೇಕೊಡಿ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಅನೇಕೊಡಿ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಜೀವದಾಯಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸಕಡಂಗೆ ಎತ್ತಾಗೆ ಸಕಡಂಗೆ ಏನಂಗೆ ಉಬೇರವ ಶಿಕ್ಯ ಸಂಗತ ಮೇಲೆ ಸಕಡೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಸಕ್ಕಡೆ ಸಂಗಪಳೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಇದ್ಲೆಂತ ಗವಿ ಹೆಂಗೆ ಸಂಗತ ಓಕೆ ತಾಳಿಬಿಟ್ಟಿನ ಗವ್ಯ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ, ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಸಂಗತ ತಾಳಿಯಪೇಟು ಸಂತೋಷ सौम्यान सांगची दैराची उतरां आपणाव्या आनी सांगता गव्या.
ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಏಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾ ನೀಡಲಿ ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನೀ ನೀಡುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾ ನೀಡಲಿ ಈ ನನ್ನ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾ ನೀಡುವೆ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ जिनी ಅಂತ ಬ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಾರ ಮುಖಾರ್ ಕಷೆ ವೆಚ್ಚೆ ಕಿತೆ ಖರ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆ ಮಣ್ಕಳ್ನತ್ಲೆ ಬೆಳಾರ ಭಯವು ಬಂದಾಗ मोती तमका दुख बोगता टेन्शन जाता म्हणटा आमी टेन्शन जाता जीवन सोताग सबार जाणां मदें जियोनी कोणूच ना म्हणलें चिंताक एक पटी मोतीक आयलें म्हळ्यार तो मनीस जियोंक आशेना जीवन
सोताग फेलियर इन लायफ कोणी ना म्हूण बगुल्ल्या वेळार त्या दिसा आमकां कोणी म्हूण एकलो व्यक्ती एक कॉल करता मेसेज धाडटा वा कोणाचे एक स्टेटसार एक मेसेज आमी वाचली त्या वेळार आमकां धैर्य इल्लें आसा खंय कितें आमी वाचलें कितें टीव्हीन कितें पळयलें कोणें आमकां फोन कर उलयलीं त्या वेळार धैर्य आमकां भरलें आसा कोणें दिल्लें धैर्य मोगाचें न्हय बियान खामतना तरतरल्या वेळार शिसांक धैर्य दिल्लो जेजू सांगता चललो जेजू आमकांय साबार संदर्भांनी साबार व्यक्ती मरिफात थोडे फुडें मोबायल पळयतना कोणेंय धाडलें एक मेसेज आमकां हर एकलें की बरवसो धैर्य दिता तर तें जावन आसा देवाची ससाई कुमोग आमकां त्या वेळार मेळची देखून आमी अर्गां दिवया जेजूकांनी सांगया भयवू बंदागा टेन्शन जाल्ल्या वेळार बेन दिसल्या वेळार कोणूच ना म्हूण बगल्या वेळार जेजू आमकां सांगत दिता कुरपा दिता त्या देखून हें सगळ्यांक येता गीत येता त्या देखून सगळ्यांक सांगता मेळ इल्लें फास्ट कर सगळ्यांक सांगता थाळयो पेडून ಸಂತೋಷನ ಮಳೆ ಬರೀ ಕವಿಯ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಸಂಗತ ಮೇಳಮಿ ಕವಿಯ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಸಂಗತ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದಾತನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಜೀವದಾಯಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನನ್ನೇಸುವೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾನೀಡಲಿ ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾನೀಡುವೆ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾನಿಡಲಿ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾನಿಡುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವೋ ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವೋ ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಜೀವದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವೋ ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದಾತನೇ. ಈ ಒಂಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೀ ನೀಡುವೆ. ನೀನನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿಯೇ ಬಾಳುವೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೀ ನೀಡಿದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ उसिरागिये पाळुवे मस्त पडी आमच्या जिवितांत एक सुरपणा इल्ल्या वेळार कोणूच ना म्हूण बगल्या वेळार ते सर्व गडितां मोती खडयां तोळ्या मेदंक्या जेजू कडेन सांगया ही ಒಂಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ एक सुरपणाच्या जिवितांत धैर्य संडल्या वेळार कुग्गिद मनस्सिगे मोतीक समाधान नातल्या वेळार जेजू तुंस म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरा ये म्हज्या जिणेच्या अखेरी पर्यंत सांगात दी जो सगळो जीव तुका समर्पण दिता म्हजें जीवन तुका अर्पिता म्हज्या सांगाता तो राव जेजू एक सुरपण बघता आसतना राव जेजू मोतींत असमाधान आसल्या वेळार राव जेजू धैर्य संडले गडिता आसल्या वेळार राव जेजू म्हज्या सांगाता संतोष तुवें मात्र आमकां दिवंक शकता तुवें सांगलें सोम्या संवसार दिता तो संतोष हांव तुमकां दिना संवसारान दिवचो संतोष थोड्या दिसा पासून मात्र थोड्या वेळा पासून मात्र ताका वॅलिडिटी म्हणली आसता म्हजो संतोष तुमकां दिता तो संतोष शांती समाधान शाश्वत तुमच्या संगता आसतले जेजू आमचे लागीं ह्या वेळा उलय ಒಂಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿಯೇ ಬಾಳುವೆ ಒಂಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ
ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿಯೇ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ. ಭಯವೋ ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ತಂದಾತನೇ. ಸಂಗತ ಭಯವೋ ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವೋ ಬಂದಾಗ ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ. ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ. ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ. ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ कळदाग स्फूर्तिय दोन्ही हात आमच्या वयर बऱ्या दोन्ही हात आमच्या वयर दोळे आमी दांकया म्हणजे जिनियांत आयिल्ले हर एक सलवण्यान जेजू तो आमकां सांगत दिताय म्हण आमकां समजलें तो आमच्या संगत आसले आस पर्यंत आनी मुखारी आसतय म्हणलो बरवसो आमकां आयला तशेंच दोन्ही हात आमचे वयर उबारून सकास आमी म्हणया आतां गायिल्लीं उतरां सकास आपणावन आमची करून घेवया भयवो बंदाग मनवो नೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ आजपर्यंत तुवें सांबाळलंय तर आनी मुखार म्हाका सांबाळतय ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನೇಸುವೆ काळजांतल्यान जेजूक आमी अर्घां दिवया थँक यू जीसस अग्निय नाळವಾಗಿ अभिषेक माड बन्नी पावनात्मने पावनात्मने ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ तशेंच आमच्या आमी दोळे आमी दांकया सात जाल्यार दोनी हात वयर उबारया एक पटी गीत गावया पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें स्वागत करया अग्निಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ पवित्रात्मरे संगत गावया दोळे दांकया आमच्या काळीजांनी मौन आमी समर्पण दिवया आमकां मागणें करूंक कळनातल्या वेळार मस्त घुसपडल्या वेळार डिस्टर्ब जाल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा आमकां कुमाव करता
ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇದು ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇದು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. ದಯಕರ್ ಬಸ್ಸ कोणी म्हणे बायबल हाडलागी बायबल असागे कीर्तन 100 अध्याय काढा. कीर्तन 100 पेज नंबर 1046 कीर्तनांत कीर्तन 100. आज आमी कीर्तन 100 कितें म्हणटा आमकां 100 कीर्तन कितें म्हणटा आमकां आनी त्या कीर्तना वरवीं आमी कशें आमच्या जिवितांत देवाक अर्घन दिवचें कशें कितें पर आमकां देवान केलां आनी कितें पर आमच्या जिवितांत देव आशेता ह्या विशयान थोडोसो वेळ आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. ह्या कीर्तनाच्या उतराद्वारी देवान आमच्या जिवितांत साबार बरेपणां केलात, बरें कार्य ताणें केलात, आशिर्वाद आमचेर वतल्यात. वस्तुपटी आमकां तें चिंतूंक वेळ मेळना जावंक पुरो, नियाळूंक वेळ मेळना जावंक पुरो. ह्या कीर्तनाच्या उतरा वरवीं थोडोसो वेळ आमी नियाळूंक एक प्रयत्न करया. कीर्तन सगळें ओपन करा, कोणा कडेन बायबल आसा तें. कीर्तन चॅप्टर 100 वर्सेस 1 to 5 सारकें गे 1 to 5. फस्ट वर्ड कितें म्हणटा पृथ्वीच्या कोणा कडेन बायबल आसा सगळें वाचचें. आज खाली कीर्तन मात्र ओपन दवरचें. कीर्तन 100 गे कोणा कडेन बायबल आसा फस्ट वर्स सगळें वाचया. पृथ्वीच्या सर्व देशानो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया. ओके फस्ट वर्स. पृथ्वीच्या सर्व देशानो सर्वेस्पराक गितां गाया. कशें गितां गायचें आमी संतोषान देवाक गितां गायचें. संतोषान कित्याक देवाक गितां गायचें कितें म्हणटा तुमी इतल्या रितीर आयकलात. हर एक आसनावर येतात कित्याक देवाक आमी संतोषान गितां गावंक जाय. हर एक घडी हर एक घडी मुजा भक्तीन गावन संतोषाची हां ओके सादारण तुमी गायलें. देव बरें करूं. हर एक घडी मुजा
जिविताची मुखार सोम्या तुका हांव अर्गां दितां. तुमी गायिल्लें सारकें आसा गी कितें म्हणटात? हें ताळो सोडा, ताळो नाका, उतरां. बुकांत आसलें बरी गी न्हय म्हणी सारचें न्हय हांवें. तुमी गायिल्लें सारकें आसा गी म्हूण. हरये गडी म्हळ्यार हरये गडी म्हळ्यार कितें? हरये गडी म्हळ्यार कितें? हरये गडी म्हळ्यार केदाळे. हरयेक दीस हरयेक गडी केदाळे. आज फाल्यां बरें आयिल्ल्या वेळार वायट घडिल्ल्या वेळार म्हणना. हरयेक गडी, हरयेक गडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव अर्गां दितां. ओके. आमच्या जिवितांत देवान आशिर्वादां वतल्या वेळार, बरेंपण केल्ल्या वेळार आमी देवाक अर्गां दिवचें सुलभायेचें काम. पण सट्टाव आमी मिसाक इंटेन्शन दिता आसतना आमी हांगासर येवन मागलो उपकार आमकां मेळ्ळा, त्या देखून आमी अर्गां मीस आमी भेटयता. दुसऱ्यान एक इंटेन्शन कितें गे म्हळ्यार आमी एक घर बांदूंक आसा वा नवें वाहन घेवंक आसा. आमकां भुरग्यांच्या बऱ्या फुडाराक मागून एक थेसांवाचें मीस आमी दिता. 2 तरांची मिसां. कोणें म्हणी आमी मागल्लें आमकां एक आमचे म्हजो भुरगो ह्या फावटी 10वीची एग्जाम जाली. परवां 10 तारीखेर 10वीचे रिजल्ट येता. आयिल्ल्या वेळार ताणें 99 मार्क्स काडिचे म्हूण सांगून एक मतें चिंतलें. त्या एग्जामान तो पासच जावना. कोणें म्हणी मीस दिल्लें आसा गी, म्हजो पूत 10वीच्या एग्जामान तो फेल जाला, अर्गां दिवन मिसाचें बलिदान भेटयता म्हूण कोणें म्हणे दिल्लें आसा गी. ना तर कशें आमी देवाक कश्टांच्या वेळार अर्गां दिवचें? हरये गडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. जाता गी. कितें म्हणटात? त्या दीस तो भुरगो केदाळे घरा सांगतालें की पासच जायना रे तूं. केदाळे पासच जायना तूं. तुजे रिजल्ट पळोवचे वगेच पास जायना तूं. इंटरनेटार नाका खंय इस्काला वचून पळोवचें नाका म्हण सांगलें की. तो वचून कोणागे फोन केलें की तुजे रिजल्ट पळयलें की. रिजल्ट पळयचें म्हूण ना. कित्याक म्हळ्यार तो आज पर्यंत पास जाल्लें म्हणून ना. जाल्यार फॉर इज सरप्रायज त्या दिसा ताचे मार्क्स पळयता आसतना तो फर्स्ट क्लासान पास जाल्लो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हरये गडी म्हज्या जिविताची सोम्या सोम्या तुका हांव दिन वाचता. एक बरें घर बांदिचें म्हण आशा आसली. सगळ्यांचीं घरां पळयतना बारीक बरीं आसा घरां. आमचें एक बरें घर जायचें. आमचेंच म्हणलें घर जायचें. कितलें म्हूण भाड्याच्या घरा थंय हांगा रावचें. आनी मस्त मागणें केलें. देवान मागणें आयकलें. मागणें आयकलें मात्र न्ही, मस्त तेंप पातोवन एक बँकांत लोन एप्लाय केल्लें. त्या दिसा उणें वाडीक मस्त लोन मेळ्ळें. आनी सांगलें मस्त टायम आसा पाटी दिवंक, तुमी टेन्शन करनाकात म्हूण सांगलें. आनी तें जागोय मेळ्ळो. बरें घरी बांदलें. घरचें इनॉग्रेशनय जालें. आनी कुटुंबांची सांगातां मेळ्ळीं. त्या दिसा बेजमायत्या दिसा सांगातां मेळ्ळीं. गायिल्लें गीत खंयचें? हरये गडी म्हज्या जिविताची. मुखार अशेंत गावन आसतना आनी एक खबर आयली की. ती खबर कितें गे म्हळ्यार तुमच्या पुताक सैरीक जाय म्हूण मस्त वर्सान सोदून आसतलात तुमी. खंय मेळूं ना म्हूण तुमी चिंतलात न्ही गे. त्या दीस कलमाडी नायट विजिला गेल्ल्या वेळार थंयसर च्या पियेत आसतना पाटी च्या कणग्यान अशें पाटी येता आसतना एकल्याच्या आंगार इल्लीशी च्यात पडली. मागीर अशें उलयलो ना ओके आमी रितीरेक आयिल्लो एकामेका बक्षीचे च्या पडुल्ली म्हणी आमी खत म्हणी काडयत.
जाल्यार एकल्याचें मन दुखयलें तें पाटी आमी सारकें करूंक जायना. ताका कन्नडान सांगतात 2 मारल्यारय वडना आमकां जाल्यार 3 उतरां उलयना जो आसलीं म्हण. ताका लागून वडना, टेंशन ना, हें खत वेता म्हण. दोगांय एकामेका उलयलीं, मागीर केदाळे मेसेज वॉट्सॅप करतलीं. मागीर एका फलाण्या दिसा दोगांय घरा एकामेकाक गेलीं, उलयलीं कुटुंबाची, काजारी जावन गेलें. कुटुंबाची सांगाता मेळ्ळी आनी म्हणालीं कितल्या वर्सांतून आमी सैरीक सोदताले. हांव कलमाडी वचून ती च्या पडल्या वेळार तर सैरीक घट जायची गी आमची. देवाक अर्गां दिली आनी म्हणाली हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. अशेंत जावन आसतना एक दीस कोणेंगे सांगलें की तुमकां एक पोस्ट आयला म्हण. पोस्ट उक्तें घर पळयत आसतना पोस्ट संतोशाची खबर न्ही, तें लोन काण घेवन बांदलें घर कोणेंगे सांगलें की हो जागो तुमकां उणें मोलार मेळ्ळो जाल्यार हो जागो तुमच्या नांवार ना, हो गॉर्मेंट जागो. हाजे की पयलें सुमार नोटीस आयलात त्या पयलेंच्या धनयांक. आतां हो जागो तुमी सोडून दिजे जाल्यार एका म्हयन्यांत बुलडोजरान पुरा घर कुटुंबाची परत सांगाता मेळ्ळी आनी म्हणाली की कितें सगळें वगैत आसत. हर एक घडी त्या दीस खंयगी पुरा गेल्लीं, कितें पुरा जालें आनी पाटी येता आसतना ताका सांगलें की आळे तुमच्या काजरी जिवितांत भुरग्यांचें देणें मेळूना म्हण तुमी मागतालात न्ही. कितले कश्टांनी म्हणले बरी तुमी त्या आश्रमाक वचून त्या भुरग्याक तुमी तुमचें करून गेलें आनी भुरग्याक एडॉप्ट केलें. आज भुरगो व्हडलो जालो, एकलोच चुपोतो. कितले वर्सां उपरांत देवान तुमच्या काजरी जिवितांत देणें फावो केलें आनी तो भुरगो व्हडल्या वेळार भुरग्याक एकच आशा मम्मी म्हाका कॉलेजीक वयतना बायक जाय, म्हाका सायकलार वचूंक नाका, बसार वचूंक नाका. आनी त्या बायक काण घेवन दिलें आनी बायकार वेता आसतना त्या ब्रिड्जा पोंदा एक्सिडेंट जावन आसलो एकच पोतो. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सगळें वगत आसात. मगाच्यान आमच्या जिवितांत देवान वयल्या वयर बेसांव दिता आसतना रितीरे करचें, नोवेना करची, मागणें करचें भोव सुलभ आयचें. हर एक घडी म्हज्या जिविताची देवाक अर्गां दिता म्हूण गांवचें सुलभ कन्नड तें गीत आसा. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದೊಳು ಹರ್ एक घडी ಎಲ್ಲ ಕಾಲದೊಳು ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯೊಳು ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಪೆ. हर एक घडी में देवाक अर्गां दिवंक साद आसा गे. मस्ताणाक आमी पळयलां आमच्या जिवितांत मस्तू मागणें करतलीं, बायबल काण घेवन पुरा कडेन भोंवतलीं, मेळिल्ले कडेन पुरा प्रेज द लॉर्ड, गूड मॉर्निंग ना कांय ना, प्रेज द लॉर्ड सांगिजे, देवाक अर्गां दिवचें आमी, इतलें पुरा बरें केलां, तें केलां, हें केलां म्हूण सांगून भोंवतलीं. कितें जालें गी कळीत ना. मागीर संवकाराम केलें, कित्याक मागणें करीजे आमी. मागणें केल्लें कितें बरें जालां म्हूण सांगून, दान दिल्लें वरवीं कितें बरें जालां म्हूण, मिसा गेल्लें कोणाक बरें जालां, दोतोरने गेल्ल्या भुरग्यांक कोणाक बरें जालां सांगा पळया. हर एक घडी म्हज्या जिविताची मस्त कश्टांची आयिल्ल्या वेळार मस्त मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी निराश जाता. कित्याक निराश जाता गे म्हण सांगल्यार आमी कित्याक निराश जावचें गे म्हळ्यार आमी चिंताव आशिर्वाद मेळचें आमचें हक्क म्हूण, आशिर्वाद बेसांव मेळचें आमचें हक्क आमकां मेळचें म्हूण. ताका देखून जो जाकोबाच्या पुस्तकान जाकोब अशें बरयता पत्रांत, आमी मस्तुपटी आमचें मागणें देव कित्याक आयकना गे म्हळ्यार आमचें मागणें स्वार्थाचें मागणें.
संवसारी चिंताप आमचें संवसारी चिंताप गरजेचें देवान हर एकलें की दिलां देवान गरजेचें हर एकलें की दिलां उणें नासतना दिलां कोणाकी उणें करनासतना दिलां मर्जेचें मेळिल्लें आणकी 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 जाय म्हूण मागले वेळार आमकां मेळना त्या देखून मागणें केल्ल्या वेळार 2 आन्सर खंडीत मेळटा काय 2 भितर एक मेळटा एक येस म्हणणं आनी एक नो म्हूण मेळना जाल्यार नो म्हूण आन्सर मेळ्ळ्यार येस म्हूण आन्सर त्या देखून आमी मागणें करता आसतना म्हाका जाय जेत्त म्हूण हट कर मागणें केलें म्हाका जाय जेत्त घर जाय जेत्त म्हूण मागणें केल्ल्या वेळार मेळनातल्या वेळार कितें जाता आमी निराश जाता हांवें तुमकां सांगिल्लें गेलां की कळीत ना खंय सांगलें म्हूण आसना म्हजो एकलो तरणाटो आसा त्या तरणाट्याक मल्टिपल हेल्थ इश्यूज थोड्या म्हयन्या आदीं ताका मेळूंक हांव बेंगलोर गेल्ल्या वेळार अशें मेळ्ळो ताका तो सांगतालो म्हाका फादर म्हाका एकलोच पूत हायली डायबेटीक आनी किडनीचे समस्या आसा चड वेळ बसल्यार जायना उबे रावल्यार जायना चड वेळ पैन केल्यार जायना राती न्हिदूच पडना प्राय कितली 21 इयर्स मात्र राती न्हिदूच पडना जाल्यार हांव देवाक अर्घ दितां कित्याक म्हळ्यार कितलेगी जाण असल्या पिडेंत वळवळतल्यांक वो सायन्स स्टुडंट असल्या पिडेंत वळवळतल्यांक बरी भलायकीत आसना म्हाका इतलें उल जें इतली सकत सगळी रात न्हिदूंकूच ना जाल्यार पळया काम करनासा तेणें भोंवून आसा म्हजें काम करनासा देवाक अर्घ म्हणलो आनी बेंगलोर तो कामाक लागल्या वेळार ताका बडेचें घरांत रावूंक ताका पिजींत रावूंक ताजे कडेन पयशे नासले ल्हानशें काम ताका मेळ्ळें आनी ताणें ताज्या ऑफिसांत ताका बाईक आसल्यार मात तुका काम म्हूण सांगलें आनी घरा आसलें पोरनें बाईक बेंगलोर शिफ्ट केलें आनी एक सुमार 15 दीस त्या बायकार भोंवलो 16-17 दिसा बायकार वेता आसतना ताजी शुगर लो जाली गोतून तकली गोळायलें वचून मुखार आसल्या टँकराक आनी वचून मारलें बायक कंप्लीट सकल बायक पुरा गेलें आनी ताणें फोन केलें तें पडुल्ल्या वेळार म्हणलो फादर बायक कंप्लीट पिडो जालें फादर आनी बायक मेळना आनी तें स्क्रॅपाक मात घाली येता आनी खंयचें सामान करूंक जावचें ना आनी तें पोरनें बायक सामान केल्यारय आनी खंय कामां घेवचें ना वॉट इज नेक्स्ट कितें जालें तुका कितें म्हण जालें गी ना म्हाका कांय जावना जाल्यार बायक पुरा गेलें फादर टेंशन करनाका टेंशन ना म्हाका हांव देवाक अर्घ दितां कित्याक गे म्हळ्यार देवान म्हज्या कुडींत मल्टिपल हेल्थ प्रॉब्लम्स दिल्यार म्हज्या जिवाक येदोळ पर्यंत बादाक करूंकच ना पळया बायक वचून मारल्यार हांव वाचलां कांय जावना गे ना एक बोट फ्रॅक्चर जाला पांय इल्लोसो फ्रॅक्चर आनी कांय जावना फादर म्हाका कांय जावना बावडत पळय हर एक घडी म्हज्या जिविताची कश्ट म्हण आमकां भोगता एक तरणाटो 21 इयर्स तरणाटो आनी थोडे दिसा उपरांत ताणें आनीक खबर दिली म्हाका तो केदाळे गूड न्यूज दिना आमी सो कॉल्ड गूड न्यूज दिना ताणें फोन केल्ल्या बरी केदाळे दुखीचो मिस्तेरत फोन केल्यार म्हणलो म्हज्या डॅडीक कित्याक मस्तू भलायकी बरी ना म्हूण कळटा फादर म्हाका आस्पत्राक आपोवन व्हरता मागणें करा म्हणलो जायत मागणें करता म्हणे पाटी थोडोसो वेळ जाल्ल्यानंत ताणें फोन केलें डॉक्टर सस्पेक्ट करता कितें गे म्हळ्यार ताका कॅन्सर आसूंक पुरो कोण ना म्हूण फादर आतां तूं म्हाका सांबाळना आवयची भलायकी बरी ना म्हजी भलायकी बरी आसा म्हूण सांगूंक कांयच उरूं ना बापायक खंय म्हणी कॅन्सर जालें म्हळ्यार पयलीं आमकां रावूंक घर ना कितें करचें म्हूण कळना थोडे म्हयने जाल्ले मागीर रिपोर्ट आयलो कॅन्सर 4th स्टेज म्हूण ताका कालें सांगचें आन्सर दिवचें म्हूण म्हाका कळना तो म्हणलो फादर तुमी म्हाका कांय सांगिचें म्हणना देवाक कळीत आसा न्ही कोणाक कितले दीस खंय दवरिचें म्हूण देवाक आमी अर्घ दिवया म्हणलो बावडत पळया हर एक घडी म्हज्या जिविताची थोड्या दिसा आदीं तो देवादीन जालो
बापय ल्हानशें घर तांणी घेतिल्लें त्या घरा दिल्ल्या मनशान फेक रेकॉर्ड्स करन हें तुमचें घर न्ही आमचें घर म्हूण केलें तो म्हणलो फादर मस्त वर्सां रीण काडना आनी कितेंय करन आमी हें घर काण गेलें जाल्यार अशें घडलें जाल्यार आमी फायट करना एटलिस्ट ती म्हणी बरें रावून दी व्हडना फादर टेंशन करचें नाका हांव आनी 6 वर्सां वाचचें बरें दिसना म्हजी मम्मी 6 वर्सां वाचिना कित्याक म्हळ्यार ती हायली शुगर पेशंट तिका आनी काम करूंक जायना जाल्यार आमी देवाक अर्गां दिता कित्याक म्हळ्यार आमकां इतल्या कश्टा मदें ताचे तोन आमकां पयस व्हरूना फादर 21 इयर्स असो एक तरणाटो आनी एक दीस फोन कर म्हणलो फादर आतां आमकां रावूंक घर ना म्हज्या मम्मीच्या घरा इल्लो दीस रावूंक जागो दिल्लो मागीर म्हळें आतां काजार जाल्लीं घरां आसात दुसरें कूड ना दयेकन तुमी दुसऱ्या जाग्यार पळया आतां आमकां रावूंक घर ना खंय आमी खंय पळय थोडे तेंप रावून फाटीं येता कामीक गेलें मम्मीचें आतां म्हजें ल्हानशें काम आसा बेंगलोर थंयत म्हज्या आवयक आपोवन व्हरता म्हूण गेलो मुगाच्या भावनांनी भयणीनो कश्ट आयिल्ले वेळार आमी देवाक अर्गां दिवयात गी हर एक घडी संतोशान देवाक अर्गां दिवयात गी म्हणलें सावाल आयिल्ल्या वेळार हो तरणाटो म्हणटा साद आसा म्हळ्यार देवान कश्ट दिता आसतना उणेपण दिता आसतना सोसूंकी कुरपा दिता ताका पळयल्ले कोणी ताजे ते इतले पुरा समस्या आसात इतली पिडा आसा कुडीन म्हणून कोणूच सांगिना कितलेगी जाणां तरणाट्यांक तो एक इन्स्पिरेशन ताज्या उतरां मरिफात ताणें एक्टीव भोंवचें तेणें सगळी रात न्हीद पडना इल्लें चड एक्शन केल्यार एक्शन सांग शिकयल्यार खंय कितें जाता म्हणून कळना जाल्यार स्टेजीर फूल एक्टीव आसता कोणायकी कळना ताजे भितर इतले कश्ट आसा म्हणून आमचे मदें सबार जाणां तुमी अशें कश्ट आयला जावंक पुरो मगाच्यान भिये नाकात हो तरणाटो आमकां हर एकलें की एक सांगता संदेश ते संदेश कितें गे म्हळ्यार हर एक घडी आमच्या जिविताची आमी देवाक अर्गां दिवयात कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारी जावन जियेल्ल्या वेळार हांगाच आमकां मेळिल्ली भलायकीच संपूर्ण म्हूण चिंतले वेळार ते सावा मागले मेळिल्लेंत संपूर्ण म्हूण चिंतले वेळार ते जाल्यार मात्र देवाक अर्गां दिवचें म्हणलें चिंता पळय मतीक आयिल्ल्या वेळार मगाच्या भावनांनी भयणीनो तें न्हय आमची क्रिस्तांव जिवीत कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांवांक कोण पुरा जेजूचे पाटलावदार जावंक आशेतात तांकां जेजून खंय तुमी म्हजे सरशी येया तुमकां संपूर्ण बरें करता संपूर्ण भलायकी दिता म्हूण खंय जेजू बसयना जेजू सांगता कितें गे म्हळ्यार तुमी म्हजे शिस जावंक खुशी व्हरता जाल्यार कितें करीचें तुमी तुमचो कुरीस तुमच्या खांद्यार घेयचे आनी तुमी म्हज्या मुखार वचनाका तुमकां कळचें ना मुखार वयचें कशें म्हूण म्हज्या पाटी येया म्हजो पाटलाव करा म्हळ्यार मुगोच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट सूख दूख हर एक आमी सोसून व्हरचें आनी त्या वेळार मात्र आमी हर एका घडयेंत देवाक अर्गां दिवंक आमी शकता तेंच किर्तनाचें उतरां म्हणटा पळया पृथ्वीच्या सर्व देशानो राष्ट्रानो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया इतलें पुरा कश्ट आयला रे देवान म्हजो जीव आनीकी राखला आनीक हांव काम करनासता डे शिफ्ट नायट शिफ्ट पुरा काम करता पैण करता पुरा करता त्या देखून देवाक हांव म्हजो जीव ताणें वांचयला म्हाका ताणें आज पर्यंत मुखार वचूंक धैर्य दिला त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवचें ह्या तरणाट्या जिवान आनी आमचें जिवान थोडोसो वेळ आमी लक्षिल्ल्यान दवरून दोनी कडेन दवरून पळय जाल्यार म्हाका हांव आमच्या जिवितांत कितलीं बेसांवां देवान वतल्यात राती न्हिदल्यार सगळी रात समान न्हीद पडना जाल्यार मदें मदें इल्ली न्हीद म्हणी आमकां पडटा देवाक आमी अर्गां दिवचें त्या देखून किर्तन सांगता आमकां पृथ्वीच्या सर्व देशानो म्हळ्यार तूं हांव म्हणणें समेस्तांनी कितें करीचें देवाक आमी अर्गां दिवचें म्हाका क्रिस्तांव भावार्थ म्हळ्यार कितें क्रिस्तांव भावार्थ म्हळ्यार कितें त्या दिसा त्या मोर्नाक 25 वर्सां 24 वर्सां सांगाता जियेलीं काजारी जोडयांच्या त्या बायलेच्या पतिनेच्या मोर्नाक पती मुखार बसून आसलो पतिनेचें
मेल्ली कूड थंयसर मुखार दवरली आनी कितें करचें म्हूण ताकाय समजुनातलें. निराश जाल्लो तो, बेजार दूख ताका भरलें आनी तो कितें करचें म्हणून ताका कळना. त्या वेळार तो कितें करता? सगळें मीस जालें, मरणाची रीत जाली. लास्टाक कुडीचेर बेसांव मागल्या वेळार ताचे उपरांत याजकान एक इशारो केलो, आतां सेमिस्त्रे कशेन पैण मुंदर सिंहा म्हूण ल्हानशें इशारो केल्ल्या वेळार तो पती मुखार आयलो आनी पाद्र्या प्रकारे म्हणलो, फादर म्हाका एक 2 उतरां उलोवंक आसात. आनी ताका मायक दिलें आनी मायक दिल्ल्या वेळार तो सॅक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू सरशीं एक पिडी नदर घाल अशें म्हणलो, जेजू आदल्या म्हयन्याच्या 11 तारखेक 25 वर्सां जालीं. तुवें ह्या व्यक्तीक हेस्सी गरजेंत हेस्स जाग्यार तुवें म्हाका दिल्लें. ताच्या पयलें तिची वळख म्हाका नासली, म्हजी वळख ताका नासली. ती कोण, तिजें कुटाम कितें म्हण म्हाकाय कळीत नासलें आनी म्हजें कुटाम हांव कोण म्हण तिकाय कळीत नासलें. 25-24 वर्सां पयलें तुवें तिका म्हाका दिल्लें आनी तिणें 24 वर्सां म्हजो मस्त मोग केला. मस्त पेटी हांव इल्लें पिवन आयिल्ल्या वेळार आनी हांव रागान उलयल्ल्या वेळार म्हाका मस्त सुदारसून व्हेला तिणें. म्हाका रांदून वाडला, म्हज्या भुरग्यांची साखरी केला, म्हज्या भुरग्यांक जल्म दिला आनी मोगान वाडयला. आज दीस आयलो 25-24 वर्सां उपरांत हेच जाग्यार तुवें ह्या जाग्यार म्हाका दिल्ल्या ह्या पतिणेक परत तुका समर्पण दिता. तुवें दिल्लें हांवें मोगान स्विकार केल्लें, आतां तुवें दिल्लें देणें परत तुका दिता म्हणलो. मैक पाद्र्यापा कडेन दिलें आनी पाटी आयलो. मोगाचें न्हू, भावडताचीं उतरां हीं, भावडताचीं उतरां. मस्त पेटी पळया आमच्या जिवितांत थोडे पेटी मरण आयिल्ल्या वेळार कितेंय अवघड घडिल्ल्या वेळार देवान कित्याक अशें केलें म्हणलें सवाल येता. मोगाचें न्हू, आवय बापाय एका व्यक्तीक तुमच्या भुरग्यांक जल्म दिवचें मात्र देणें देवाचें, भुरग्यांचें देणें देवान दिवचें. देवान दिल्लें देणें वय जाल्यार ताका केदाळा जाय, साज जाय गी, दनपरां जाय गी, संजेर जाय गी, ताका पाटींग घेवचें अधिकार ताका आसा. इतल्या वर्सां उपरांत तुमच्या खाजारी जिवितांत भुरगें दिल्ल्या वेळार देवा म्हाका कित्याक भुरगें दिलें म्हूण कोणें म्हण विचारलें गी? कोणें विचारूना. म्हाका कित्याक म्हजे पतीन दिलें, पती दिलें म्हूण कोणेंय विचारूना. दिल्ल्या वेळार मोगान स्विकार केलें. तो दिल्लो देव पाटी विचारता आसतना आमी पाटी मोगान दिवंक आसा. हें जावन आसा आमचो भावड, म्हजो आनी तुमचो भावड. कित्याक म्हळ्यार मरणाच्या मिसाक गेल्ल्या वेळार थंयसर प्रिफेस आसा. प्रिफेसान कितें बरयलां गे म्हळ्यार थंयसर मागणें कितें आसा गे म्हळ्यार मरण पावल्लो व्यक्ती कितें करता, हांगासर ताचें जिवन अखेर जायना, बगार तें कितें जाता, परिवर्तन रुपांतर जाता. तो कितें करता, आज पर्यंत हांगा जियेतलीं आनी मुखार थंय जियेतलीं. तर देखून आमी पळया गीत गायता, जियेतलो खंय जियेतलो, सस्नांक जियेतलो. तर देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, मस्त पडे आमच्या कुडी जिवितांत मरण आयिल्ल्या वेळार, कुटुंबांत आसलें गडितांक घडिल्ल्या वेळार भावार्थ सांडचो न्ही, भावार्थ आनीकी घट करचें. कित्याक म्हळ्यार आमी ओपसून दिवंक आसा. हें आमकां कोण शिकयता? जोबाच्या पुस्तकांत आमी पळयल्यार जोबाची पत्नी म्हणटा, तूं आनीकी जिवंत आसाय गे. कित्याक जिवंत आसाय? देवाक एक पिडी शिराप घाल, मरूंक जायना गे तुका म्हूण सांगिल्ल्या वेळार तो म्हणटा, देवातान आमी बरेंपण आपणायात खंय, कश्ट पिडा उणेपण मरण आपणोवचें नाका गे. आसा जे ಬಾಳೆಗೆ ಒಂದು ಗೊನೆ, ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆ, ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊನೆ, ಬಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. जल्मल्ले हरियेकल्यांक एक श्योर आसा, कितें? मरण आसा म्हूण. देखून आमी हरियेकी मोगान हरियेक घडये देवाक अर्गां दिवचें म्हळ्यार, सर्व देशांनो राष्ट्रांनो देवाक अर्गां दिया म्हळ्यार
हर एकान ती आमी देवाक अर्गां दिवचें मुगाचें न्हू. मुखार कितें करचें, वॉट इज नेक्स्ट, मस्त टेंशन जाता. मुगाचें टेंशन करून कांयच तुमकां बरें करूंक जायना, कांयच बदलावण जायना म्हळ्यार कित्याक टेंशन करचें. मातेवाच्या सुवातेन जेजू म्हणटा, लेका उरतो हुस्को करिनाकात, लेका उरतो करनाकात, करा इल्लें कितलें तितलें मात, लेका उरतो हुस्को कर. देखून आमी कितें करीचें, पृथ्वीच्या सर्व राष्ट्रांनो हर एक दीस म्हणले बरी संतोशान देवाक गितां गाया, संतोशान गीत. देखून आमी आरंभ केल्लें गीत पळया, ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಲೂಕಾच्या सुवार्तेंत 24 अध्यायांत 2 जाणां शिस निराश जाल्ले. मुखार कितें म्हण कळूना तांकां. जेजू आमकां एक अधिकार दिता, तो राय जाता म्हण तांणी परत चिंतिल्लें. आमकां बरें एक ब्रायट फ्युचर आसा आमकां म्हण ताणें चिंतिल्लें. जाल्यार कितें घडलें त्या दिसा, ते निराश जाले. जेजू कुर्सार मेल्ल्या वेळार, ताका निकें पिल्ल्या वेळार ह्यो आनी जालें आनी कांय जायना, एवरीथींग मुग्ध जालें, अखेर जालें म्हण चिंतिल्ल्या वेळार ते निराश जावन वेता आसतना मोगाचें नांव ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು नोंदाಗ. तुमच्या जिवितांत असलें घडितां घडिल्ल्या वेळार, कोणूच ना म्हण बगल्ल्या वेळार सांगात जेजू आमकां दिता. कितें करता, ते शीस अशें पुरा घडलें न्ही गी, अशें घडटा म्हण आमी चिंतूंकूच ना न्ही. आमकां कितलें पुरा प्रॉमिसस केले जेजून हांगासर आसतना. हांवूच सत म्हळें, हांवूच वाट म्हळें, हांवूच जिवन पुनर्जिवनपण म्हण सांगलें. आतां खालें घडलें, कितें पुरा घडलें. मेल्ल्यांक जीव दिल्लो, आतां तोच मेलो. इतलें पुरा चिंता मोतीक आयिल्ल्या वेळार निराश जावन चलता आसतना ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. सांगाता जेजू चलता, आमच्या सांगाताच जेजू चलता. त्या देखून आमी कितें करीचें, उतरां 2 म्हणटात आमकां, आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. केदाळे आमी कितें करीचें, आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा, उल्हासान गितां गावन ताच्या मुखार या. कित्याक म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता हर एक दीस, हर एका घडी, हर एका संदर्भार आमच्या सांगाता आसता, आमच्या सांगाता आसता. आमची मागणी तो आयकता. देखून आमी कितें करीचें, उल्हासान गितां गायचीं. आमची मागणी तेसावां कितें आसा तर आमी समर्पण दिवन मागणें करचे पयलें आमी पयल्यान देवाक स्तुती गावंक जाय. तेन्ना आमी पळयता फिलिप्पिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्याय 6 वळेन आमी पळयता, पयलें तुमी कितें करीचें, देवाक अर्गां दिचें, उपकार आटयचे. कितें बरा केला देवान ताका तुमी अर्गां दिचें. आसले विशयान चिंतून बेजार पावचें न्ही, बगर कितें बरा देवान आमकां बरें केलां ताका आमी देवाक अर्गां दिचें. त्या तरणाटे जिवितांत पळय कितलें बरें केलां म्हाका देवान. म्हज्या भलायकेन मस्त भलायकी बिगडला म्हजी, मस्त समस्या कुटुंबांत आसा, जाल्यारय आमी कितें करीचें, देवाक आमी अर्गां दिचें. कित्याक म्हळ्यार आनीकी इतले समस्या आयल्यारय हांव आनीकी जिवंत आसा, आय एम स्टील अलायव्ह. त्या देखून हांवें देवाक अर्गां दिचें. देखून म्हाका असलें घडितां घडिल्ल्या वेळार किर्तन आमकां सांगता कितें, किर्तन 100, आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा, मागणें उणें करनाका. त्या वेळार मागणें कितें करीचें, चड करीचें. मागणें चड करीचें. खंय उणेंपण आसतना भलायकी बिगडल्या वेळार मागणें चड कर. त्या वेळार मागणें करूंक जायना जाल्यार कितें करीचें, आमी पयलेंत प्रिपरेशन करीचें. पयलें मागणें करूंक आमी आराम करीचें. कश्ट आयिल्ल्या वेळार मागणें करूंक जायना, समस्या आयिल्ल्या वेळार मागणें करूंक कितें करीचें, आमी पयलेंत प्रिपरेशन. स्टार्ट प्रेइंग, स्टॉप वरींग. त्या देखून संतोशान सर्वेस्पराची सेवा करा, संतोशान सर्वेस्पराची सेवा करा, उल्हासान गितां गावन ताच्या मुखार या. केदाळ्या देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार संतोशान म्हणलें बरी या. केदाळ्या दुखेंत बरनूच येनाका. कित्याक म्हण सांगल्यार देवान तुका आनीकी राखला, आनीकी बरी भलायकी दिला. इल्लें खंय म्हणे वयर सकयल जाला जावंक पुरो, समस्या आयला जावंक पुरो, त्या हर एका मदें तूं आनीकी त्या समस्या मदें आनीकी जिवंत आसाय. देवाक अर्गां दिवचें. आमी देवाक अर्गां दिवचें. तिसरें जावन आसा, सर्वेस्पोर एकलोसो देव म्हूण वळखून घेया. सर्वेस्पोर एकलोसो देव तो आमकां राखता. मोइजेच्या जिवितांत आमी सबार संगते शिकोवंक आसात. मोइजे पळया, ताका तांबडो दर्यो आड आयिल्ल्या वेळार लाखांनी लोक मोइजे मुखार रावून एक सवाल विचारता,
निर्गमन पुस्तकान चॅप्टर 14 वर्सेस 11 to 14 थंयसर लोक पुरो मुखार रावून एक सवाल विचारता म्हणजे कित्याक आमकां तुवें हांगासर आपण हाडलें कित्याक हांगा आपण हाडलें आमकां हांगासर येवन ह्या जाग्यार मोरोंक आपण हाडलें की थंयसर जागो ना म्हण आपण हाडलें की आमी तांची सेवा करून इजिप्तकारांची सेवा करून आमी बरें करून जेवण जेवून थंय आसलो आमी कित्याक आमकां इतले कश्ट दिले पळय मुखार वचूंक जायना तांबडो दर्या आसा फाटी सैनीक येवन आसात मुखार कितें करचें वॉट इज नेक्स्ट सगळें सवालां गेल्ले वेळार तो एकच सुतार सांगता भिये नाकात कोणीय भिये नाकात आज सर्वेस्पर देव तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हणून तुमच्या दोळ्यांनी तुमी देखतल्यात देखून भिये नाकात ಭಯವೂ ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಭವಡ್ತು ಪಡೆಯ ಅದಕ್ಕೂ सांगता सर्वेस्पर एकलोसो देव हे मनशातोन साधना तुमकां सुटका दिवंक मनशातोन साधना जाल्यार देवातोन ಹರಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಸ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ देवाक हरयेकी साधसा ताणें आमकां रचल्यात ताचे अधीन आमी आसा मोगाच्यान केदाळा आमी देव आमकां रचला देवानंत आमकां रचलें आमी ताचे अधीन आसा आनी तो आमकां राखता म्हूण कळी जाता जाल्यार कांयच टेन्शन म्हणलें आसना म्हणजे कोणें सांगलें देव तांबडो दर्यो दोन वांटे करता आनी मोदें वचूंक वाट कर दिता म्हूण कोणें सांगलें म्हाका ताजो भावार्थ कोणेंय सांगूं ना ताजो भावार्थ तो भावार्थान घट रावल्लो कित्याक म्हळ्यार ताणें त्या देवाचेर फात्तेणी दवरली हांगासर किर्तन सांगता सर्वेस्पर एकलोसो देव म्हूण वळखून घेया आनी कोणीय देव ना सर्वेस्पर एकलोसो देव तो आमकां राखता त्या वेळार पळय मोइजेक देवान आपयल्ल्या वेळार मोइजे ते 4 रिजन्स आसले वॅलीड रिजन्स ना म्हाका जायना म्हूण सांग पयलें जावन आसलें हांव कोण मोइजे देवा लागीं सरता हांव कोण इतल्या व्हड्या इस्रायल परजेक सुटका दिवंक तांचो मुखेली जावंक हांव कोण म्हूण ताणें विचारल्या वेळार मोइजेक एक संगत कळीत आसली तें कितें गे म्हळ्यार हांव कोण म्हणले वेळार इजिप्ताक पाटी वचपाचें जाल्यार थंयसर एक व्हडलें प्रॉब्लम आसलें समस्या कितें गे म्हळ्यार वो थंयसर मर्डर करन थंयतून एस्केप जालो परत थंयसर गेल्यार आकाश मर्डर करता देखून तो हांव पाटी वचना म्हूण सांगच्या कारणाक म्हणटा हांव कोण देवाक कळीत आसलें मोइजे कितें म्हणटा गे म्हणटा देखून देव मोइजेक सांगता निर्गमन पुस्तकान 4 अध्याय 11 आनी 12 वळीन सांगता मोइजे तूं कोण म्हणलो गरजेचो न्ही तुजी कॅपॅसिटी कितें म्हणली गरजेची न्ही तुजी सामर्थ्य कितें म्हणलें तुजे टॅलंट्स कितें म्हणलें गरजेचें न्ही बगार तुजे सांगाता जो कोण आसा तो गरजेचो आय एम इम्पॉर्टंट नॉट यू तुजी सकत इम्पॉर्टंट न्ही तुजी कॅपॅसिटी सामर्थ्य इम्पॉर्टंट न्ही तुजी टॅलंटां इम्पॉर्टंट न्ही बघा तुजे सांगाता कोण आसा न्ही तो इम्पॉर्टंट तर मगाच्यान आमच्या जिवितांत मस्तुपटी आमकां टेन्शन भोगिल्ल्या वेळार उणेपण भोगिल्ल्या वेळार कोणूच ना म्हणल्या वेळार दैर सांडल्ल्या वेळार हांव म्हजें म्हूण आमी चिंतल्ल्या वेळार हांव करूंक शकतलो हांवें प्रयत्न केलो जाता जाल्यार म्हूण चिंतल्ल्या वेळार हांव कोण म्हूण आमी विचारचें मोइजे बरी मोइजेक देव म्हणटा मोइजे तूं कोण म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही तुजें सांगता कोण आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट त्या देखून मगाचें आमी केदाळे एक मोतीन दवरचें म्हजे तन साथ जाल्लें न्ही ताणें केल्लें ऑल ग्लोरी टू हिम केदाळा मनीस देवाक अर्गां दिता देवाक सर्व महिमा फावो म्हूण सांगता केदाळा ताच्या जिवितांत कितेंय घडोवन दी तो देवाक अर्गां दिवंक शकता बरें घडोवन दी वायट घडोवन दी जल्म आनी मरणान दोनांती देवाक तो अर्गां दिवंक शकता कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसा देवाक हरयेकी कळीत आसा ही नोस एवरीथींग किर्तन 1:13-9 सांगता हरयेकी कळीत आसा तो पुरो पळयता नथींग टू वरी देखून म्हाका भावनांनी बिणीनो दुसरें जावन आसलें तो कारण दुसरें रिजन सांगता पयलें जावन आसलें हांव कोण म्हणटा आसतना मोइजेक आनीक मतीक येता म्हाका उलोवंक समय येना मस्त कश्ट जाता म्हजे ते मस्त प्रॉब्लम आसात म्हजे मस्त विकनेस आसात म्हजे मस्त उणेपण म्हणलें आसा देव म्हणटा उणेपण कितें आसल्यार बरोवन दिवचो देव हांव सांगता आसा भिये नाका 4 अध्याय निर्गमन
पुस्तकान 4थो अध्याय 11वी आनी 12वी वळीन. आनी दुसरें ताजें रिजन जावन आसलें, म्हाका उलोवंक जायना, हांव उलोवंक शकना, म्हाका उलोवंक कश्ट येता, म्हाका उलयता आसतना स्टॅमरिंग आसा, घुसपडटा उलयता आसतना, स्पश्ट उलोवंक म्हाका येना, स्पश्ट उलोवंक म्हाका येना. त्या देखून तें सांगिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हणटा, भियेनाका मोयजे, तुज्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां उलयतां, तुज्या मुखांतर हांव उलयतां, भियेनाका. दुसरें कारण, देवाक एक पटी कोणी जाय म्हणशें भोगलें म्हळ्यार ही वील टेक केअर ऑफ एवरीथींग. तिसरें जावन आसलें, हांव थंयसर वचून इस्रायल परजेक देवान धाडला म्हाका, सर्वेस्पर देवान म्हाका धाडला म्हूण सांगिल्ल्या वेळार तीं पातयेवचीं नात. आमी कितें करचें त्या वेळार? निर्गमन पुस्तकान 3रो अध्याय 20वे वळींत ताका सांगता, तुज्या दगल्या भितर हात घालता, आतां भायर काड. कितें जाता? सगळो हात खोडकाराच्या हाता बरी जाता. मागीर परत्यान दगल्या भितर घाल. अशें असर हें केलें मुळे आतां वचून तूं हांवें सांगिल्लीं उतरां त्या लोकांक सांग, म्हज्या लोकांक सुटका दिवंक हांव आपयतां. तिसरें रिजन, हांव गेल्ल्या वेळार म्हाका ती स्विकार करची नात. तूं कोण म्हण विचारतलीं, खंयच्या देवान धाडला तुका म्हण विचारतलीं, म्हळ्यार स्विकार करनात म्हाका. हांव मस्तपटी मोगाच्यान आमी चिंतां, आमचें हायट सामाना, फॅमिली बॅकग्रावंड सामाना, म्हजें कलर सामाना, हांव पळोवंक सोबीत दिसना, अशें सबार सांगते मोती गायिल्ल्या वेळार एक उडास दवरचें खंय, देवाच्या दृश्टेन आमी हर एकले मोलादीक, वी आर प्रेशस इन हिज सायट. तिसरें कारण जावन आसलें, ती म्हजें उतरां आयकुची नात, म्हाका रेस्पेक्ट दिवची नात, हांवें सांगिल्लें आयकुची नात. सर सांगिल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हणटा, भियेनाका, हांव आसां. चवथें जावन आसलें, म्हाका उलोवंक जायना, हांव कश्ट येता उलोवंक. फोर्थ रिजन, म्हाका उलोवंक कश्ट येता. इतलें परत सांगिल्ल्या वेळार, इतलें परत 3 असर्यांनी म्हणले बरी देवान ताका चलयल्ल्या वेळार तो आनीक फोर्थ कारण सांगता, म्हाका जायना, कश्ट येता म्हूण सांगिल्ल्या वेळार देव म्हणटा, भियेनाका, हांवूच उलयतां. मुखाच्यान आमच्या जिवितांत ती साबार पटी अशें परत घडिल्ल्या वेळार कितें गरजेचें अवेलेबिलिटी इज द की. आमी कितें करया सोम्या, म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी, म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. तुका कशें जाय तशें तूं आमकां चलय म्हूण आमी मागणें करचें खंय. ते जाल्यार पळया, आमी त्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हूण आमकां कळीत जायचे. देव चलयता, तोच एकलोच देव, दुसरी खंयची संवसाराची सकती आमकां मुखार चलूंक शकना. केवल जेजू मात्र आमकां सक्तेन भरता, आमकां राखता म्हणलें बाबा. देखून तिसरें उतर किर्तन चॅप्टर 100:3 सांगता आमकां कितें म्हणटा म्हळ्यार, सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण तुमी वळखून घेया, तो मात्र आश्चर्य करता, तो मात्र आमकां सुटका दिता, तो मात्र आमकां भलायकी दिता, तो मात्र आमची हर एकल्याची मागणी आयकता, आमकां हर एकल्यांचेर आशिर्वाद तो वता. देखून आमी कितें करचें, देव आमकां राखता, देव आमची मागणी आयकता म्हणून बोवाड आमकां आसाचें. चवथें जावन आसा, अर्गान दिवन ताच्या दरवाट्यांनी भितर सरा. केदाळे आमी देवाच्या घरा भितर येतना काळजांत अर्गां, होगलाप, स्तुती आमी बरोवन येवचें. ते देखून प्रेज एंड वर्शीप म्हणटात. आमी हांगासर शिकोवण आरंभ करचे पयलें सगळें उबें रावलो, थोडोसो वेळ बसलो आमी प्रेज एंड वर्शीप केलें. प्रेज एंड वर्शीप म्हळ्यार कितें, स्तुती आनी आराधन, ಸ್ತುತಿ आनी आराधन. ಭಯವು ಬಂದಾಗ, ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಗೀತ್ गायता आसतना मदें इल्लें मागणें केलें, स्तुती केलें आमी देवाक, गीत गायलें, परत आमी देवाक अर्घ दिलें. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव आश्चर्यांनी म्हणले बरी आमकां चलयता. आमचो देव आमकां अर्गां दिता आसतना आमकां आश्चर्यांनी म्हणले बरी तो चलयता. अर्गां दिवन ताच्या दरवाट्यांतल्यान भितर सरा. कित्याक म्हळ्यार देव आमकां आश्चर्यांनी म्हणले बरी चलयता. आज सर्वेस्पर देव तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हणून तुमी तुमच्या दोळ्यांनी देखतल्यात. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. केदाळे देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार देवाक अर्गां दिया. कित्याक देवाक अर्गां दिवचें? वडालतोन आमी नियाळ करनासता, आमच्या कश्टान देवाक अर्गां दियात गी, संतोशान कशें अर्गां दिवेत आमी, कश्टान ती देवाक अर्गां दिवेत गे, वय आमी दिवेत. कित्याक म्हण सांगल्यार देवान आनीक त्या कश्टा मदें आमी जियेत आसतनाय आमी खरगोन वचनातले बरी, आमी जीवघात करनातले बरी, आमकां देवान आनीक राखला. देवाक आमी अर्गां दिजेस, देवाक आमी अर्गां दिजेस. देखून किर्तनगार सांगता आमकां 104 अर्गां दिवन ताच्या दरवाट्यान भितर सरा.
स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया, ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा, ताच्या नांवाची हर एक दीस म्हणले बरी स्तुती करा. कित्याक गे म्हळ्यार आमी वाचता धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें एकच नांव तें जावन आसा जेजूचें नांव. सुटके पासून हर एकल्यांकी सुटका मेळचे पासून दिल्लें एक नांव म्हळ्यार तें जेजूचें नांव. तें हर एकल्यांकी भलायकी, समाधान, सुटका दिता. पंचवी वळ सांगता आमकां कित्याक आमी देवाक अर्गां दिवचे. कित्याक अर्गां दिवचे गे म्हळ्यार सर्वेस्पर बरो, देव बरो. गॉड इज गूड अँड ऑल द टायम ही इज गूड. आमच्या जिवितांत बॅड टायम्स आयिल्ले वेळार, गूड टायम्स आयिल्ले वेळार देव बरोच. मस्तुपेटी आमकां कळी जावचें ना कित्याक घडटा गे म्हूण सांगून, जाल्यार देवाक कळीत आसा कित्याक आमकां घडटा म्हूण सांगून. त्या देखून कित्याक आमी देवाक अर्गां दिवचे. कित्याक सर्वेस्पर बरो, सस्नाक ताकता ताजो मोग, संततेच्या संतती पर्यंताचे विश्वासीपण. ह्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवचे. आनी किर्तनाची पयलीं उतरां पळया. पृथ्वीच्या सर्व देशान सर्वेस्पराक गितां गाया. संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया. अखेरेचे उतरां कित्याक म्हणटात कित्याक आमी देवाक अर्गां दिवचे गी म्हूण सांगल्यार कित्याक सर्वेस्पर बरो, सस्नाक ताकता ताजो मोग. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गी. असोय मोग केलो गी म्हळ्यार आमच्या कश्टांती मोग केलो, उणेपणांती मोग केलो, भलायकी बिगडले वेळार मोग केलो, सोलवणे वेळार मोग केलो. आमचे मोगाचे व्यक्ती आमकां आमच्या जिवितांत संतोष आसतना आसतात, कश्ट आयिल्ल्या वेळार कोणी आसतना मोगाचे न्हू, जाल्यार आमचो देव हर एक दीस म्हणले बरें आमच्या सांगाता आसता. त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवचे. अर्गां दिवचे. त्या देखून किर्तनगार सांगता आमकां किर्तन 100:5 कित्याक सर्वेस्पर बरो, सस्नाक ताकता ताजो मोग, संततेच्या संतते पर्यंत ताचें विश्वासीपण. ताचें विश्वासीपण. त्या देखून मोगाचे न्हू आज आमकां जेजून एक अवकाश फावो केला. ताका आमी अर्गां दिवंक, ताची स्तुती करूंक आमकां एक अवकाश फावो केला. आनी जेजू ह्या वेळार आराधना वेळार आमचे मदें येवंक आशेता. तर आमकां मस्त कश्ट भोगता जावंक पुरो. आमच्या जिवनांत आमी मागणें केल्लें मेळनातल्या वेळार, आंगवणे कितले गेल्यार मेळनातल्या वेळार, तिरे कितले गेल्यार आमचें मागणें देव आयकना. कित्याक आमच्या कुटुंबांत समाधानच ना म्हूण भोगिल्ल्या वेळार आमी आज अशें मागया सोम्या म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं दी. म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं दी. त्या देखून जेजूक आमी थोडोसो वेळ मौनपणी रावया, दोळे आमी धांकया. आज हे आराधन आमी आराम करचे पयलें कितें पुरा जेजूक तुका समर्पण दिवंक पूण मतींत आसा. हर एक समर्पण दिवया. कितें पुरा आमी जेजूक अर्गां दिवंक, कितें पुरा अडखळ म्हणली आसा आमकां, कितें पुरा मागणें करूंक अडखळ म्हणलें आसा आमकां. हर एक आमी जेजूक समर्पण दिवया आनी सांग जेजू हे हर एक अडखळे खाण घाल. हांव काळजांतोन तुका स्तुती करूंक, अर्गां आराधन करूंक म्हाका तूं बोळ दी म्हूण आमी मागया. थोडोसो वेळ मौनपणी दिंबी गेले जे मनशां बगला दिंबी गेला, उबे रावा जे मनशां बगला उबे रावा, बसून मागणें करी जे मनशां बगला बसून मागा. आराधनाचे पयलें हर एक आमी जेजूक समर्पण दिवया. थोडोसो वेळ जेजू तो आमचे लागीं उलोवन आसाय, आमच्या काळजांत उलोवन आसाय. आमकां हर एक दीस तुवें उलोवची उतरां आयकुची बरी कर म्हूण धैर्यान आमी जेजू लागीं मागया. आराधनाक आमी तयार जावे. सोमो करता सोमिया तुका अर्गां दिता ननिया. तू सोमो करता सोमिया तुका अर्गां दिता ननिया. तू सोमो करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मानून घेता. तू सोमो करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा
मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका महिमा तुका अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता आराधन तुका करता सोमिया तू म्हजो राई तू म्हजो देव तू म्हजो रचणार म्हजो बसणार तुका हांव काळजांतून अर्गां आराधन करता स्तुती तुका आराधन तुका मान तुका गौरव तुका तुजो मोग करता सोमिया आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सोमिया सरपोडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सरपोडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 तुजी स्तुती हांव गायता सोमिया हर एक घडी म्हज्या जिविताची सुदी स्तुती हांव गावंक आशेता इतली वर्सां हांव केवल संतोष आयिल्ल्या वेळा मात तुका स्तुती दिवची जालें जाल्यार जेजू तुवें म्हाका आनीक राखलें ह्या कश्टा मदें तुवें म्हाका आनीक जिवंत आसा केलें म्हज्या कुडीन आणखी जीव आसा केलें म्हाका आणखी बरी भलायकी तूं दिवन आसाय इल्ली मदें भलायकी बिगडली जावंक पुरो जाल्यार हांवून चलो म्हाका तुवें कुरपा दिलें म्हज्या पांयांनी उबें रावून म्हाका सकत दिलें म्हज्या हाताक तुवें बोळ दिलें म्हाका जाणवायेन बरलें आयकूंक पळोवंक म्हाका तुवें कुरपा दिलें कितलीं आशिर्वादां तुवें म्हजेर वतलें सोम्या तुवें वतल्या विस्तार आशिर्वादां मदें
आयिल्ले थोडे कश्ट मात्र मतीन दवरून हांव कितले गे पड तुजेतून पयस गेल्लो आसा. आज हर एक घडयेक तुवें केल्ल्या उपकाराक, तुवें केल्ल्या सर बरेपणाक, म्हाका तुवें राखल्या पासून, म्हाका तुवें कुटाम दिल्ल्या पासून, आमच्या कुटुंबांचेर तुवें ओतल्ल्या हर एक आशिर्वादा पासून आमी तुका अर्गां दिता सुमया. तुजी स्तुती गायता सुमया, तुका महिमा दिता सुमया. म्हजो स्वामी म्हणा मानून घेता आज. तुझी स्तुती गाता सुमया, तुका महिमा दिता गनिया. तुझी स्तुती गाता सुमया, तुका महिमा दिता गनिया. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, म्हजो स्वामी म्हण मानून घेता. मोच्या सुमया, मोच्या देवा, मोच्या सुमया, मोच्या देवा. मोच्या सुमया, मोच्या देवा, मोच्या सुमया, मोच्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगच्यान थोडोसो वेळ जेजू लागीं उलोवंक एक प्रयत्न करया. मौनपणी तुजें काळीज उगण ताजे लागीं उलोवंक एक प्रयत्न कर. तुज्या काळजांत मतींत कितें घडटा तें हर एक तो जाणा आसा, हर एक तो समजून घेवंक शकता. खुरपेचो शिवर तुजेर वतोंक तो राखून आसा. जेजू काळजांतोन अर्गां दिवया. आज मगच्यान आमी एक कुटाम जावन सांगता वेळांगणी मायेच्या पूण शेतांत आमी ह्या पूण तळ्यार आमी सांगता मेळ्ळा. आज आमकां जेजून सांगलें हर एक घडी आमी देवाक अर्गां दिवचें. कित्याक म्हळ्यार तो आमकां राखता, तो आमकां पोसता, ताणें पोसला आनी मुखारय तो चलयता. तो समसो देव आनी मुखल्या दिसांनी आज पर्यंत चलयलो देव तुमकां चलयता. तातूंत आमी अर्गां दिवचें. हर एक घडींत आमी देवाक अर्गां दिवयेत म्हूण आमकां जेजून सांगला, शिकयला. काळजांतोन आमी ताका अर्गां दिवया. थँक्यू जीसस. जेजूक तो पळया एक पटी आनी सांगया, जेजू चड आनी चड तुंच जाय म्हाका. जेजू चड आनी चड म्हाका तुंच जाय. हर एक घडी म्हज्या जिविताची चड आनी चड हांव तुजी अर्गां स्तुती गावंक जाय. जेजूक आमी सांगया, जेजू चड आनी चड हांव तुजो मोग करूंक आशेता. चड आनी चड हांव तुका अर्गां दिवंक आशेता. चड आनी चड
हांव म्हज्या जिवितांत उणेंपण आयिल्ल्या वेळारी तुजे लागींच रावंक हांव आशेतां. ह्या गिता मरिफात आमकां समर्पण दिवया आनी चड आमी जेजूकत आशेवंक कृपा मागून घेवया. सडाणीस जेजू तुंच साई म्हाका सडाणीस तुजो मोग साई म्हाका सडाणीस जेजू तुंच साई म्हाका सडाणीस तुजो मोग साई म्हाका सडाणीस जेजू तुंच साई म्हाका सडाणीस तुजो मोग साई म्हाका सडाणीस जेजू तुंच साई म्हाका सडाणीस तुजो मोग साई म्हाका अर्गांची सूर अर्गां तुका अर्गांची सूर अर्गां तुका अर्गांची सूर अर्गां तुका अर्गांची सूर अर्गां तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका सडाणीस तुजी दया जाय म्हाका सडाणीस तुजी काकूळ जाय म्हाका सडाणीस तुजी दया जाय म्हाका सडाणीस तुजी काकूळ जाय म्हाका सडाणीस पवित्र आत्मो जाय म्हाका सडाणीस तुजी कृपा जाय म्हाका सडाणीस पवित्र आत्मो जाय म्हाका सडाणीस तुजी कृपा जाय म्हाका होगळप जेजू होगळप तुका होगळप जेजू होगळप तुका होगळप जेजू होगळप तुका होगळप जेजू होगळप तुका येसुवे ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸಡಾಣಿಸ ಸಮಾಧಾನ ಸಾಯಿ ಮಗ ಸಡಾಣಿಸ बोक्साने साई मका सडाणीस समाधान साई मका सडाणीस बोक्साने साई मका सडाणीस सोस्तिकाई साई मका सडाणीस तुझो चीर साई मका सडाणीस सोस्तिकाई साई मका सडाणीस
तुझो जीव जाय म्हाका हालेलुया 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 गचन आमी आराधन करना आमच्या समयांक आमकां समी अर्पून मगणें करना साव आज विशेष तर आमच्या कुटुंबा बसून सांगाता मेळ आमी मगणें करूंक एक वेळ जेजून आमकां फावो केला कोणी म्हणी तुमी कुटुंबा सांगाता आयल्यात जाल्यार दयकन उबे रावा कुटुंबा म्हणा भुरगीं मलगडीं एका घरांत रावतलीं कोण परत सांगात आयल्यात तुमी उबे रावा आज कुटुंबा बसून आमचें सगळें कुटुंब हर एक घडी जेजूक अर्गां दिवचें कुटुंब जावन दी एका घरांत तुमी कोण पुरा वस्ती करनासा सगळें सांगाता आयल्या जाल्यार उबे रावा सकास मुखार या जेजू मुखार या आज आमचें सगळें कुटुंब जेजूक आमी समर्पण दिवया ह्या कुटुंबांत आसचें हर एकलें आमी देवाक अर्गां दिवचें आमच्या उणेपणांत ती अर्गां दिवचें बरेपणांत आशिर्वाद लाभले वेळार आमी देवाक अर्गां दिवचें कुटुंब सांगाता रावा हें कुटुंब सांगाता जियेचें तुमी भुरग्यांक आपण हाडल्या जाल्यार आवय बापय मलगडी फाटीं रावा भुरग्यांक मुखार रावया सांगात रावा लग्गे रावा पयस रावा नाका एक कुटुंब सांगात रावा कितले कुटुंबांक सांगाता येजे सांगाता मगणें करीजे म्हणशी आशा आसली कोणा तांकां अवकाश मेळूना तुमकां मात्र अवकाश मेळ्ळा आवय बापय दोगांय भुरग्यांच्या फाटीं अशें हात विस्तारून धरून घट्ट भुरग्यांक धरा पटलें अशें धरा बरें कर आनी तांच्या पासून एक मगणें करा आज कितलें गी तरणाटी ताणें सांगचें एकच उतरां कितें गे म्हळ्यार आज म्हज्या मम्मीक डॅडीक म्हजे लागीं उलोवंक वेळच ना आमकां तीं उलोवंक मेळनात मस्त बिजी आसात खामार आसात परगांवांत आसात आयिल्ल्या वेळार त्या गांवांक ह्या गांवांक बेचिंत जालें आमकां उलोवंक वेळच मेळना आमचें मोग करतलें कोणूच ना म्हणशें भोगता असले संदर्भार तुमी एक कुटुंब जावन आज दनपारां म्हणसर सोम्यांचें उतार आयकूंक नियाळोवंक आयल्यात तर सकास त्या भुरग्यांक अशें पटलोवन धरा आनी जेजू मुखार सांगा जेजू हांव म्हजें सगळें कुटुंब आज तुका समर्पण दिता तुमी पती पतीन व्हंकल न्हवरो घोव बायलां सांगात आयल्या जाल्यार तुमी येया मुखार तुमचें खाजरी जिवीत जेजूक समर्पण दिवया तुमच्या त्या रेस्पेरा दिसा तुमी दिल्ली ती भास कुटुंब आराम करूंक तुमी काडिल्लें तें पयलें मेट जेजून आशिर्वाद घाल्लें आज पर्यंत ती कांयच उणेंपण जायनातलें बरी जेजून आशिर्वाद वतला तर कुटुंबां सांगाता रावा तांकां एक ल्हानशें मागणें करा तुमच्या कुटुंबांत कितें पुरा उणेंपण आसा तें तुमकां कळीत आसा आनी एकलो कळीत आसलो म्हण आमचो देव तें सगळें उणेंपण ताका समर्पण दिया ओ येसुवे ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ अर्पिसुवे. जेजू मुझे काळीज मुझे कुटुंब तुका समर्पण दिता. तुझे सेवेक मुझे कुटुंब सदांच तयार आसूं दे. मुझे सगळें कुटुंब तुका समर्पण दिता. एकामेकाचे हात धरा, सोकास मागया एकामेका पासून. सोकास दोळे तांकां घट्ट धरा, हात टायट धरा. खंयचेय कारणांक सुकून वचना नजो कोणी. भुरग्यांक मुखार रावया. तुमी भुरग्यांच्या फाटीं रावा मलगडी. घरा कोण परा तुमी सांगात आसात, आ सांगात आयल्या जाल्यार सांगातच रावा. एकामेकाचे हात घट्ट धरा. जेजूक पळया. दोळे तांकां जे मनशां बगल्यार दोळे तांकां कुटुंबां बसून मागया. हें समर्पणाचें मागणें. समर्पण दिया जेजूक आनी मागा. तुमच्या कुटुंबांत आसलें कितें पुरा उणेंपण
तुमच्या भुरग्याची भलायकी बिगडलागी, तुज्या पतीची पत्नीची भलायकी तितली बरी नागी, तुमच्या खाजरी जिवितांत भुरग्यांचें देणें पासून तुमी मागणें करूंक आज हांगासर आयल्यात की हर एक समर्पण दिया. उणेंपण ते देवाक आमी अर्गान दिव्या जाल्यार आज आमी जेजूक आमच्या कुटुंबा पासून अर्गान दिवया आनी सांगता म्हणया, जेजू हांव तुजी सेवा करतां. ओ येसुवे, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವ ಕುಟುಂಬವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ, ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಕುಟುಂಬವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ, ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ, ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಭಜಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುवे. आमचे कुटुंब जेजूक समर्पण दिलें. मलगडी हांगासर आसा जाल्यार आवय बापूय आसल्यार भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवरा, तांच्या पासून ल्हानशें मागणें करा. हीं भुरगीं सारक्या वाटेर चलोवन दी, तांकां तुमचे आशिर्वाद हर एक दीस म्हणले बरें सांगता आसूं दी. मलगड्यांचें आशिर्वाद भोव गरजेचें. आनी आतां मागा तुमच्या भुरग्यां पासून, तुमच्या कुटुंबांत कोण परा आज मलगडी आयल्यात, ल्हाना पासून मागणें करा, तांच्या माथ्यार हात दवर ल्हानशें मागणें करा. जेजूक तांकां समर्पण दिया. मागणें करता आसतना भुरग्यानो ल्हानानो कोणें आज तुमच्या माथ्यार हात दवरला तांच्या पासून तुमी मागा. तांकांय जेजूचे आशिर्वाद मेळूं दी, तांकांय कृपा लाभून दी. आज तुमी केल्लें मागणें जेजू आयकून दी, तांकांय आशिर्वाद मेळूं दी.
हर एक तांचें उणेंपण जेजू खाण घालून दी, धैर्य तांकां मेळून दी, आशिर्वाद तांकां मेळून दी. ताणें जिणेंत सोलवनच्यो घडी आयिल्ल्या वेळार, वेळ आयिल्ल्या वेळार सोलवन आसतना मुखार वचूंक कृपा दी जेजू. तांकां राख. जीवघात करूंक वयताना राख जेजू. डिप्रेशनाक वयता आसतना राख जेजू. कृपा दी म्हूण आमी मागया. मागा तुमच्या भुरग्यां पासून, ल्हानां पासून मागा. तांकां तुमचे आशिर्वाद दिया. तुजें बाळ जेजू हें तुजें बाळ. हर एक घडी, हर एक दीस, हर एक रात हें तुजें बाळ. हांव तुजें बाळ जेजू तुका समर्पण दिता. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोम्या. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोम्या. हांव तुजें बाळ सोम्या. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोम्या. तुजें बाळ, तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोम्या. हर एक दीस, हर एक दीस, हर एक घडी गुण करची सकत भोगता. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोम्या. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. हर एक दिस, हर एक घडी गुण करची सकत भोगता. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोम्या. मगाच्यान आज तुमच्या कुटुंबांत कोणी तरी पिडेस्त आसात गे. पिडेस्त भाऊ भयणी आसल्यार आज तुमी कुटुंब जावन हांगासर आयल्यात. हांगासर आसलें कोणीय पिडेस्त आसा जाल्यार तांचे पासून मागा. तांचें नांव काण मागा जेजू. तांकां भलायकी दी म्हूण मागा. कोणी म्हणी तुमचे मदें आमलपणाक वळख जालात गे. तुमकां थंयतून सुटका भायर येजें म्हणशें मतींत आसा गे. म्हाका संपूर्ण सुटका जाय म्हणशें भोगता गे. जेजूक समर्पण दिया. खंयचें एक एडिक्शनाक तुमी वळख जाल्यात, जावं पुरो ड्रग्स, मोबायल, इंटरनेट, सिरियलां, मोबायल गेम्स हाका तुमी एडिक्ट जालात गे. समर्पण दिया ह्या वेळार. एक उडास दवरा मोगाच्यानो. जेजूक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. ताका हर एक साद आसा. तुमचे दोळ्याचे दूख पुसून काडूंक ताका साद आसा. तुमची मागणी आयकूंक तो शकता. तुमची मागणी तो आयकता. आज खंयचें परस समर्पण दिवन, कितें परस समर्पण दिवन मागणें करीचें म्हूण तुमकां भोगता. तुज्या कुटुंबांत समर्पण दी. पिडेस्त भाव भयणी आसल्यार समर्पण दिया. हांगासर कोणी म्हणी खासदारी जोडया तुमी भुरग्यांच्या देण्या पासून मागणें करनासात गी. इल्लोसो वेळ मुखार जेजू मुखार येवन दिंबी घाला. तुमच्या पासून आमी विशेष मागणें सगळें सांगाता मेळ करता आमी. कोणी म्हणी तुमच्या खासदारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें ना आमकां, भुरग्यांचें देणें मेळून दी म्हूण मागणें करनासल्यार मुखार येया. जेजू मुखार येया. जेजूक तूं पळया. ह्या वेळार ह्या आराधना वेळार तुमच्या पासून विशेष मागणें आमी करता. तुमचे मदें कोणी तरी हांगासर उबें रावलीं, कुटुंबांत आसलीं वा थंयसर आसलीं, आमकां बरें काम ना, म्हज्या भुरग्यांक बरें काम ना, बरें काम जाय म्हूण मागणें करनासल्यार थंयच दिंबी घाला सवकास. म्हज्या भुरग्याक शिकलें मतीक वचना, कितलें एग्जामांत बरें मार्क्स काड म्हूण कितलें पुरा प्रयत्न केला रे, ताका मतीक वचना, शिकप मतीक वचना. शिक्षण तिल्लो पाटी आसा तो, तें मस्त पाटी आसा. भुरगीं मस्त हट करतात म्हूण तुमकां भोगता गी. तांच्या पासून मागा. दिंबी घालीचे म्हळ्यार दिंबी घाला. तुजें बाळ सोम्या, तुजें बाळ हर एक दीस, हर एक घडी
तुजी ससाई, तुजी कुमोग, तुजी भलायकी, तुजी काकोळत हांव बघतां तुजें बाळ जेजू. तुझे बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या, तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तुझी ससाय हांव मागतां. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हांगासर तुमच्या कुटुंबाचे संदे मुखार आयला. तुमी कोणी म्हणी तुमी हांगासर येता आसतना तुमच्या कुटुंबांत समाधान जाय, म्हाका समाधानाची गरज आसा म्हूण मागणें करनासल्यार तशेंच सुद्दां बी गेला. जेजूक समर्पण दिवन मागा. आमच्या कुटुंबांत ह्या वर्सा एक कार्य जावचें आसा, बरें कार्य. तें बेगीनच जावं दी. असली हर एक अडखळ जेजूक खाण घालून दी, आशिर्वाद मेळून दी म्हण मागणें करनासल्यार सकास तांकला थंयच दिंबी गेला. तें खंयचें कार्य तुमी आराम करूंक आसात तें समर्पण दिया. ह्या वर्सा तुमी नवें बिझनेस आराम करूंक आसात. कोर्टान तुमची केसी आसात. तुमी मस्त कश्टार आसात. भुरगीं सांगिल्लें आयकनात, वाट सुकून गेल्यात. एकामेका उलोवणें ना आमच्या घरा. एकामेका बोगसाणां दिवंक आमी मस्त कश्टान आसा. हें सर तें सवा समर्पण दिवया. जेजूक तो पळया आनी सांगा, जेजू इतल्या सर्व उणेपणां मदें, इतल्या सर अस्कतपणांती, इतल्या सर दूख खंत बेजारा मदें हांव तुजें बाळ म्हण तुवें म्हाका स्विकार केलें. तुका हांव अर्गां दितां जेजू. तुजें बाळ सोम्या, तुजें बाळ. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या, तुजें बाळ. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तुझी सकत हांव मागतां. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. आमच्या कुटुंबांच्या सदस्यांगात आमी रावलो. परत तांचे हात आमी धरया. सकास इल्लें वयर उबारा हात. जेजूक तें सगळें कुटाम समर्पण दिया. मगच्यान तुमी आज एकल्या इला जावंक पुरो हांगासर तुमच्या कुटाम जेजू तें उबारा. आनी जेजूक तुमी समर्पण दिलें जाल्यार तो खंडीत त्या आशिर्वादान भरतलो. आनी शिसांच्या घरा जेजू गेल्ल्या वेळार थंयसर तांचो काळोख फांकुल्लो जिवितान उजवाड फांकलो. नवें जिवीत तांणी आराम केलें. तांचे दोळे उगडले. बरवसो तांकां मेळ्ळो. संतोश उमाळ्ळो तांचो. जेजूक तीं वळखली. आज तुज्या कुटुंबांत ती जेजू येयची. जेजूक समर्पण दी. जेजू हांव हें म्हजें कुटाम तुका समर्पण दितां. हांव म्हजें हें उणेपणाचें जिवीत तुका समर्पण दितां. म्हजी अस्कतकाय कुटुंबांत आसलें उणेंपण तुका अर्पितां. तुजें आशिर्वादान म्हाका भर जेजू. तुजे कृपेन म्हाका भर जेजू. तुज्या कुटुंबांत कितें परा अस्कतकाय आसा तुका कळीत आसा. हर एक समर्पण दी. ह्या वेळार आमी जेजूक स्तुती करया. हांगासर आसलीं सर कुटुंबां आनी हांगासर आज एकलींत आयल्या जाल्यार तुमचीं कुटुंबां हांव समर्पण दितां. परगांवांत आसात जाल्यार, हेर गांवांनी वावर करनासत जाल्यार, तांणी आज मागणें करूंक विस्तारला जाल्यार हर एकलें समर्पण दिवया. एकामेका पासून मागया. जेजूक समर्पण दिवया. तुजें बाळ हांव जेजू. तुजें बाळ. तुजें बाळ जेजू. तुझें बाळ जेजू हांव तुझें बाळ. हर एक दीस हर एक
चेंबाळची सम्या मगाच्यान दोनी हात आमचे वयर उबारया आज सगळे आमचे तेसावा आमचे उणेपण आमचे अस्कतकाय आमची खंत बेजाराई आमी समर्पण दिवया आमच्या कुडींत आसली हर एक पिडा समर्पण दिवया कुटुंबांत घराण्यांत आसलें हर एक उणेपण दगदणी समस्या समर्पण दिवया सबार जाग्यांनी आणखी एलिसांव जावनूच आसा आमच्या राष्ट्राक बरो सरकार मेळचे बरी आमी समर्पण दिवया तुमच्या मागण्यांत सकत आसा मोगाचें नांव मागया सांगाता मेळ आमच्या कुटुंबांतय आमच्या राष्ट्रांतय आमच्या देशांत आमच्या गांवांत आमी वेच्या हर एका जाग्यारी शांती समाधान आसूं दी हर एकली भाव बांधवपणान मोगान जिवची कृपा मेळोवन दी आमकां हर एकलें की आमी वेच्या जाग्यार काम करच्या जाग्यार भुरग्यांनी शिक्षा इस्कॉलांनी संस्थांनी आशिर्वाद मेळोवन दी परगांवांनी हेर गांवांनी वावर करनासल्या आमच्या हर एका कुटुंबादारांक कुटुंबाच्या संध्यांचेर आशिर्वाद देव दी म्हणून आमी सांगाता मेळ मागया हालेलुया 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 तुझी कृपा आशिर्वाद हर एकल्याचेर देवे सुनिया तुझे बेसांव तूं वच जेजू आमकां तुजे आशिर्वाद दी तुजे बेसांव तूं आमकां दी जेजू आमचे लागीं तूं उलय आमचें तें उलय जेजू हांगासर मागणें करनासल्या हर एका तुज्या भुरग्यांचेर तुजे आशिर्वाद दी म्हणून हांव मागता हालेलुया 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 सकाळ आमच्या जाग्याक आमी पाटया देवाक आमी अर्घां दिवया निन्नंता देवरू यारू इल्ला तुजे बरी आमचो मोक्करसो देव कोण आसा सोम्या तुजे बरी आमकां राखसो देव कोण आसा आमच्या कुटुंबांत तें घराणें तें भुरग्यांक तें आशिर्वाद घालचो देव हेर दुसरो कोण आसा सोम्या आमकां तूं राखतय आमकां मोगान भरतय आशिर्वादान भरतय आमची मागणी तूं आयकतय तुका आमी अर्घां दिता सोम्या निन्नंता देवरू यारू इल्ला येसवे तुका अर्घां आराधन स्तुती महिमा आमी हें गीत सांगता मेळ उबे रावन गवया निन्नंता देवरू यारू इल्ला येसवे ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक उपकाराक अर्घां दिवन सांगता गवया ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ
యేసయ్యా యేసయ్యా ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 सगळ्या मेदी बी गेल्या जेजू आमकां हर एकलें आशिर्वाद दिवंक आशेता आज आमी घरा वयता आसतना आमीच एक बेसांव जायचे आशिर्वाद जायचे तसले बेसांव जेजूतून स्विकार करया आमी हर एक घडी आमच्या जिवितांत देवाक अर्गां दिवं किर्तन 100च्या वयर आमी नियाळ करनासांव नियाळ केलें आज हर एक दीस म्हणले बरें आमी देवाक स्तुती करूं अर्गां दिवंक आमकां जेजू कृपा दिवन दी म्हूण होवनपणी मागया हे देवा व्हडा सक्रामेंता गिता मारिफात जेजूचे आशिर्वाद स्वीकार करूं आमी आतां आयती जावया Itiavoda Sacramenta Sustanaman Koruya Purvilyatya Rupabotla Nopioriti Aganya Solbon Vecha Askat Pisya Bhavatache Bhavya Sesemba Tasim Ullasani Stutisa Pot Vimahima Sasna Sasna Ekastalya Harsita Tukara Jaspirita Samasami Navata Amen प्रार्थुया देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सर्वणेचो फळ सदांच आमचेत आमी बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांत आमी मान करूं आमकां दयेन फाव कर जो जियेत आनी रास करताय ससनांच्या ससना Amen. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजामची तुजे थंय उबारून तुका हसन तुका वणून गायता एकाच ताळ्या वंदन तुका सुमिया वंदन तुका धनिया सस्तिचार स्नारा ते कृपे सागोरा वंदन तुका सुमिया
charasnara ke kurpe sagora त्यागण मोगणची आमकां शिको संसार म्हणल्यार शेतान तुज्या बरोवंक फावो केला तुज्या भुरग्यांक घाल तूं आमचेर बेसां वंदन तुका सुमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा हे कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमूख आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावो भयणीनो आमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन आमची तेसावां घेवन आमची मागणी घेवन ह्या पुणशेताक आमी आयलां. हांगासर जेजूच्या अस्तित्वाचो अनुभव आमकां जातलो. आमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्या बावरतान हांगासर आमी आयलां. मोगाच्या भाऊ भयणीनो बावरतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी पाटी धाडूंक ना. वच तुज्या बावरतान तुका बरें केलें म्हूण तांणी मागिल्लें सकट तांकां दिलें. जायते फावटी आमी मागिल्ल्या बरी आमकां मेळना. ह्या वेळाचेर जेजूकी जेसे म्हणे म्हळ्यांत ताणें मागलें बापा ही काल्स म्हजे तावन तूं निवार म्हजी कुशी न्ही बगा तुज्या कुशे प्रमाणे जावन दी. बापान ती काल्स निवारूंक ना. बगार ती काल्स पियोंक जाय आसली सकत बापान जेजूक दिली आनी आमारी पात सगळ्या संवसाराची सोडवण जाली. तो देव म्हूण दाखोवन दिवच्याक बापाच्या कुशे काल्तिमान घाल्ल्या खातीर तिसऱ्या दिसा ताका मेल्ल्यान तावन पुनर्जिवांत उठयलो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमचें मागणें येंत जावन दी. बापा ही काल्स म्हजे तावन तूं निवार म्हजी कुशी न्ही बगार तुज्या कुशे प्रमाणे जावन दी. आमचें मागणें जावन दी. जेजून कालवार पर्वताचेर मागिल्लें तें मागणें कुर्सार उमकळटा आसतना आपल्या बापाक उलो कर म्हणालो म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो हांव ओपशितां. हें जावन दी मोगाच्या भाऊ भयणीनो. आमचें मागणें देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालचें. देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालूंक तितलें सलीस न्ही कश्ट आमकां येता आसतना आमचो बावर्त दंदळटा कश्ट जाल्यार आमी ताच्या लागीं करचें मागणें आमच्या बावर्तान तीर रावूंक ताच्या कुशेक काल्तिमान घालूंक आनी अशें केल्ल्या वरवीं तसो हात आमच्या जिवितांत पळोवंक ताची सकत आमचें तें वाळटा तो अनुभव आमी करता. हो अनुभव आमकां समेस्तांक जावन दी म्हणून आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना सर आमचें उणेंपण देवा मुखार आमी वळखून घेवया. तांचे खातीर देवा लागचें एकामेका लागचें बक्षाणें मागया आनी आमी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवा तुमकां भव जगण्या उसळ सांगता मनान चिंतून तोंडात उसळ वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. वो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या वसत म्हजें वाचनां संपवार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेविस्परा देवा लागीं विनाधिकारांत म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्याका तुत सोम्याका तुत Hristaka तुत Hristaka तुत सोम्या
सष्णच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गीचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुज्या मुखार आमकां प्रामाणीक करून आमार जीण जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण महिमेक आमी पावशें कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पावल दर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राकी पावलो. थंय तिमोती नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय जुदेव कुळयेची, ती आतां भावार्थीण. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक. लिस्त्रांतले आनी इकोनियांतले सर भाव तिमोतीक भोव चड मानताले. देखून ताका आपणा सांगाता व्हरूंक पावलाक मन जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हूण त्या गांवच्या सर जुदेवांक कळीत आसले. देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुनत केली. उपरांत शहरान शहर ते भोंवून वेता आसतना जेरुसलेमांत धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी घेतिल्ल्या ठरावण्या विशान भावाक ते कळीत करतले आनी ते पाळीजे म्हणून तांकां सांगतले. अशें तो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थान तीर जायत आनी संख्यान चडत आयलो. ते फ्रिजिया आनी गलासिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले, कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचे उतर परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवरले. मिसियाचे घडीसरशी येवन पावतच तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले. पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासत मिसियाचे घडीसरशिल्ल्यान पाशार जावन ते त्रोसाक गेले. थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखलें. मासोदोनियागार एकलो उबो रावून ताचे लागीं अशें प्रार्थून म्हणटलो, तूं मासोदोनियाक ये आनी आमकां कुमोग कर. हे दर्शन ताणें देखतच थंयच्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासोदोनियाक भायसन वचूंक आमी तयार जाल्या. देवाचे उतार हे. देवाची ओडकार. तू सण सोमिया जय जय म्हण ये पृथ्वीये संतोष सोमिया जय जय म्हण ये पृथ्वीये संतोष सोमिया जय जय म्हण ये पृथ्वीये उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गीतां गावन ये ताचे समोर संतोषान सोमिया जय जय म्हण ये पृथ्वीये सर्वेस्परस देव म्हण जाना साया तो आमचो रचणार आमी ताची सावणा साव आमी तासोलो ताच्या हिंडाच्यो शेळयो संतोषान सोमिया जय जय म्हण ए पृथ्वीये आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताची कृपा युगा युगांतरा ताचे विश्वासीपण संततीच्या संतते बाळता संतोषान सोमिया जय जय म्हण ये पृथ्वीये
सोमिया जय जय म्हण ये पृथ्वी सगळ्यांनी उभी रावया आणि उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. ख्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्या वस्तूंक तुम्ही अत्रे गुण रावा. थंय ख्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे असो. तुमच्या सवे असो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून आपल्याशी सांग म्हणे, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्याकी पयलें म्हजो ताणें द्वेश केला म्हणून उडास दवरा. तुमी संवसाराचे जावं नासले जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हणून लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय. हांवें तुमकां विंचून काडला देखून तुमी संवसारांतावन मेकळे जाल्यात. ह्याच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. साकर आपल्या धन्यप्रास व्हरतो न्हय म्हूण हांवें तुमकां सांगलां तसो उडास दवरा. म्हाका ताणीं दूख दिलो जाल्यार तुमकांय ते दूख दितले. म्हज्या उतराक ताणीं पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतराकय ते पाळो दितले. तुमी म्हजे देखून हें सर तुमकां ते करतले, कित्याक म्हाका पाटयल्याक ते वळखनात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, थोड्या तेंपा आदीं हांवें एक बूक वाचलो. ह्या बुकाचें नांव वेन बॅड थिंग्स हॅपन टू गूड पीपल. बऱ्या मनशाक वायट घडिल्ल्या वेळार. हो बूक एक प्रोटेस्टंट पास्टरान बरयलो, ताचो अनुभव, आत्मीक अनुभव. ह्या प्रोटेस्टंट पास्टराक एक पूत आसलो, एकलोच पूत. हाचें नांव एरन म्हणून. आनी हाचें कुटुंब असो पूत, हाची बायल वो मोगान जियेताली. वो बरो पास्टर, ताचो गवळीक वावर करतलो, प्रामाणीक तरान करतलो. एक फावटी ताचो पूत शीक जालो. डाक्टरा लागीं आपूण व्हेलें आनी डाक्टरान ह्या पुताची परिक्षा केली आनी म्हणलो, हाका ब्लड कॅन्सर. वो चड तेंप वाचना, मरता. हें आयकून पास्टराक जीण चुकली, विचारली जालो. सेकंड ओपिनियनाक आपूण व्हरून गेलो. त्या डॉक्टरांनी तशेंच म्हळें. थर्ड ओपिनियन ताणेंय तशेंच सांगलें. डिस्टर्ब जालो. उपरांत एक पूण शेतांतावन आनेका पूण शेत, आनेका पूण शेतांतावन आनेका पूण शेताक पुताक आपूण व्हरून गेलो. मागोवंक आंगवण केली. आनी कितले चड पूण शेताक गेलो, कितलें चड मागणें केलें, तितलें चड असो पूत शीक जालो आनी एक दीस देवातेन जालो, मरण पावलो. ह्या पास्टराक कठीण राग देवाचे. म्हणालो, हांवें कांय वायट करूं ना, हांव बरो मनीस, म्हजो गवळीक वावर हांवें बऱ्या तरान केला. देवान म्हाका ही शिक्षा कित्याक? एकच बाळ देवान म्हाका दिल्लें, तें म्हजें तावन ताणें कित्याक काडून व्हेलें?
हाका जाप मेळना. पास्टराचें काम सोडलें, मागणें करचें सोडलें, देव ना म्हणलो. आनी कितलें चड देवतावन पयस गेलो तितलें चड विचाली जालो, डिस्टर्ब जालो. मतीचें समाधान वगडायलें. एक दीस सांजेचो वेळ ताच्या सोफाचेर बसून आसतना हाची दिश्ट वता कुर्सा रूम कॉलच्या जेजूचेर. आनी थंयसर पळयता कुर्सा रूम कॉलचो जेजू. बापाचो एकलोच पूत, मोगाचो. आनी बापान सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या बोगसाण्या खातीर ताच्या पुताक ओपून दिलो. आनी ताका उडास येता ते उतरां वांजेलाचीं. सांजो आमचो वांजेल 3रो अध्याय 16 आनी 17 वळो. देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. ताका सत्मानतल्या कोणासोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताचे मारिपा सासणीक जिवीत मेळच्याक. देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिपात सोडवण लाभच्याक. ही उतरां ताका ताच्या मोतीक येतात. आनी जेजून जेसी मने मोळांत मागिल्लीं ती मागणें, बापा हे काल्स म्हज्या तावन तूं निवार. म्हजी खुशी न्ही, बगार तुज्या कुशे प्रमाणे जावन दी. कुर्सार तावन बोब मारली ती उतरां, म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. आनी उपरांत तो म्हणलो, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो हांव ओपशिता. आनी हो पास्टर देवाच्या कुशेक कल्ती मान घालता. आपल्या पुताक देवाक समर्पण दिता आनी समजता तसो पूत मोरोंक ना, बगार जिवांत आसा. शारिरीक तरांनी आध्यात्मीक तरान ताचे संगता तो आसा म्हणलें तो समजता. आनी परतून देवा लागीं फाटी येता, देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालना. आनी जितलें तो देवाची फाटी येता, ताच्या कुशेक कल्तीमान घालता, तितलें चड ताचें समाधान ताका फाटी येता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या जिवितांत तशेंच आमकां खुशी जाता आमी मागिल्लें मेळिल्ल्या वेळार. आमी म्हणटा फादर अजाप जालें, हांव आयलो देवा लागीं हांवें मागलें आनी हांवें मागिल्ल्या बरी म्हाका मेळ्ळें. अजाप जालें फादर. आमकां हे अजाप आमी देवान आमी सांगिल्लें जर तर देव आयकत जाल्यार, आमी मागिल्ल्या बरी आमकां तो दीस जाल्यार आमी म्हणटा हांव फादर अजाप. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, भगवंत जुवांव 23 पाप साहेब तो आमकां सांगता, तो आमकां सांगता आमी मागिल्लें देवान दिवचें अजाप न्हय. देवाच्या कुशेक आमी कल्तीमान घालचें जावन आसा अजाप. आमी मागिल्लें बरें देवान आमकां दिवचें न्हय, बगार देवाच्या कुशेक आमी कल्तीमान घालचें तें जावन आसा अजाप. आनी एंत केलें जेजून जेसेमने मोळ्यांत आनी कुर्सार उमकळटा आसतना ताच्या कुशेक कल्तीमान घाली. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, सांगूंक सुलाभ पूण तितलें सलीस न्ही. पूण थोडे फावटी देव आमी मागनातलें आमकां दिता. तुमी पळया, तुमच्या जिवितांत पळया, म्हज्या जिवितांत तशेंच मागिल्लें आमकां दिवंक ना जावंक पुरो, पूण जायते संगती मागनातलें ताणें आमकां दिल्यात. आमी इल्लोसो आमच्या जिविताचेर नदर घालता जाल्यार आमी मागनातलें ताणें आमकां दिल्यात. आमी सारूंक ना, पूण ताणें आमकां दिलां. पळय मोगाच्या भाऊ भयणींनी, आमी समजचें जाल्यार एक घडी खंय आस्पत्रेक वचचें पडटा आनी थंयसर आमी पळोवचें पडटा ते पिडेस्त वळवळचे.
त्या वेळार आमकां समजता देवान आमकां भलायकी दिल्या ताका अर्ग आनी होगळा. थोडे फावटी जेजू ताच्या कुर्सांत एक ल्हानसो वांटो आमकां दिता, हर एकल्याक दिता. कुर्सांत एक ल्हानसो वांटो ताचो मोग करतल्यांक तो दिता. बापान जेजूक दिल्ल्या बरें. आनी हो कुर्साचो वांटो आमकां दिल्ल्या वेळार आनी आमकां समजनातल्या वेळार हें कित्याक कशें घडता गी म्हूण आमच्या जिवितांत आमकां समजनातल्या वेळार आमी ताचे लागीं आयिल्ल्या वेळार मागण्यांत आमचे हात ताचे लागीं आमी उबारल्या वेळार तुमी पळया हो एक आध्यात्मीक अनुभव आमी हर एकल्यांनी करूंक जाय. तो आमच्या सांगाता चलता, आमच्या सांगाता आसा म्हणलो अनुभव आमकां जाता. त्या वेळार मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या कश्टांत आमी विचारली जायना, आमच्या कुर्सांत आमी विचारली जायना. आमकां सक्रामेंतांत एक सकत मेळटा. तुमी पळया कालें करूंक सुसूंक एक सकत मेळटा सक्रामेंतांत सुसूंक. ती सकत जेजू आमकां दिता आनी सक्कडी सोसूंक सक्कडी फूड करूंक आमकां धैर्य दिता, आमकां बोल दिता. हो जावन आसा जेजूचो अनुभव आमी हर एकल्यांनी करूंक जाय. आमी वाचता परच्या दिसा आमी आयकलें फिलीप, परच्या दिसा वांजेलांत आमी आयकलें फिलीप जेजूक म्हणालो सोम्या आमकां बापाक दाखय. आनी जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो फिलिपा इतलो तेंप हांव तुजे सांगाता आसा आनीकी तूं म्हाका वळखनाय मो, आनीकी तूं म्हाका समजनाय मो. आमची गत तशीच आमच्या जिवितांत तो आमचे बरोबर रावला, आमकां ताणें राखलां आनी सांबाळलां. आमकां आनीकी वळखना. आमी सादारण फिलिपा बरयता मोगाच्या भाऊ भयणीनो, केदळे आमच्या कश्टांत ताचे लागीं आमी वेतांव. आमी तुमकां सांगलें ताच्या सक्तेचो अनुभव आमी करता, ताच्या हाजीरपणाचो अनुभव आमी करता. त्या वेळार आमचें मागणें जावंक पावता अर्गां तुका सोम्या, होगलाप तुका सोम्या. आमी विचारली जायना. देखून आज आमी आयकलें पाद्रापान आमकां बरें करून शिकोवन दिला. देखून आज आमी घरा वेता आसतना उत्तू एक संदेश आमी घरा व्हरून या. कश्ट संकश्ट आमकां आयिल्ल्या वेळार आमी मागणें चुकोवंक नजो मोगाचें न्हू. आमची सकत सक्रामेंतांत जावन येवंक जाय. पयशांत न्हय, मनशांत जावं न्हय आनी अधिकारांत जावं न्हय, पूण आमची सकत येवंक जाय सक्रामेंतांत जावन. ही परमनंट सकत. हें समाधान जेजून दिवचें, तात्कालीक न्ही, परमनंट सकत. ही सकत सक्तेचो अनुभव करूंक आनी ह्या सक्तेच्या बळान सक्कडी आमच्या जिवितांत आमी फूड करूंक आनी सक्त आमच्या जिविताच्या घडितांनी ताका अर्गां दिवंक, होगलाप दिवंक तसो आदार पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. आमेन. Ivan muche somia orte dene maka संसारिया पोयना साव एक करे बलिदान पात की जीने मोचे नैना में डोकचे उदार काळी बाबा तुझे विस्तार दर्या सरके उदार काळी बाबा तुझे विस्तार दर्या सरके Iban moche somia orte dene maka संसारिया पोयना सा एक करे बलिदान.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळेन मांडून घे. तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी होगळें न जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्ता दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यजनान आदल्या यजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सळ दाळभार निरंतरी गायतात तुज्या मुखार. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सदांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओंस गीत तुकाचें, ओंस गीत तुकाचें, ओंस गीत तुकाचें, ओंस गीत तुकाचें. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचें. ओंस गीत तुकाचें, ओंस गीत तुकाचें, ओंस गीत तुकाचें, ओंस गीत तुकाचें. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगात. आपल्यात कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाते ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबर्त सोगुट परगटुया.
जेजू मेलो जेजू जीवन साला जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरिये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेलां बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्थगाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवश्या नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. तुझी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमच्या सवे आसूं. माया मोगाचो एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या मिसळण्या वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक साशणीक जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिवा देवाच्या पुता बापाचे खुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. ह्या तुज्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या कोटेपणांतलो आनी सर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुजी आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी. तुज्या सरसेलो वेगळो सरोंक केदींच म्हाका निर्मे नाका.
मोगाच्या न्हू हो जावन आसा जेसू. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण ह्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीस मुचे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा, नाविशी तुचे बागार म्हाका मोजा कर्याची वा, मोजा कर्याची वा. बलिदान कलवारीचे अर्पण रायाक जेजूचे, अर्पण रायाक जेजूचे. समाधान हाडटा म्हाका दैवेदेले सगींचे, दैवेदेले सगींचे. तूं सोम्या मुसो आदार आनी भरवसो, साचिने वाटे सांगात मुसो. काळीस मोचे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा, नाविशीं तुचे बागार म्हाका मोजा कर्याची वा, मोजा कर्याची वा. तुजे थंय धांवता सोदून तुजो आसरो, सोदून तुजो आसरो. तुजे सर्व तुका दिता, ना कोण म्हाका दुसरो. तूं सोम्या मुसो आदार आनी भरवसो, साचिने वाटे सांगात मुसो. काळीस मोचे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा, नाविशीं तुचे बागार म्हाका मोजा कर्याची वा, मोजा कर्याची वा. विशीव तूं उरतेल्यान सावळी वतां सुकतेल्यान, असलो तूं निराश्रितांक आदार तूं निराधार्यांक. तूं सोम्या मुसो आदार आनी भरवसो, जाचिने वाटे सांगात मुसो. काळीस मोचे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा, नाविशीं तुचे बागार म्हाका मोजा कर्याची वा, मोजा कर्याची वा. कष्टानी अणवार सोम्यांनी म्हाका आदार तुजो, सांबाळ म्हाका धर तूं सोम्या, उपकार मागता हांव तुजो. तूं सोम्या मुसो आदार आनी भरवसो, जाचिने वाटे सांगात मुसो. काळीस मोचे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा,
नाविशेव तुझे बागार म्हाका म्हज्या कर्याची वा म्हज्या कर्याची वा काळीस म्हजे लाले तातुका म्हज्या मोगाची वा नाविशेव तुझे बागार म्हाका म्हज्या कर्याची वा म्हज्या कर्याची वा काळजांत आसच्या स्वारीची सूर तुका हांव वंदिता भक्तीपोनी तुका जेसू हरसून अर्गां दिता सोमी देव मोसो सोडवणार मोसो आयलाय मोचे घरी संवसारो पातकी हांव तरी इश्ट जालाय मोसो तुजे तोस्तो मेळचो ना दुसरो काळजांत आसच्या स्वादीचे सू तुका हांव वंदिता भक्तीपोनी तुका जेसू हरसून अर्गां दिता भोव मोगाळ बापा दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळेन आमकां सदां सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय तशेंच ताच्या पुनर्जिवानपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमच्याय सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमीन. वसनेयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रभु प्रतिभा डिसोजा शिरवा, जॉस्विन डिसोजा बैकाडी, अश्वत डिसोजा, सुहान आणि शालिनी डिसोजा, डिओन डिक्रोस काटीपळ्ळा, जसिंता नाझरेत उडपी, वीना डिसोजा कोडी, अल्विन मतायस दोड्डण्णा गुड्डे आणि जेवणाक काडून दिला. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. ये भोव नितळी अवंकारी भोव भगवंतरी जेजूची बोड निर्मळ आवळी ससन तुका विसरून काडली. देव पुताक तुमकां समांच्या वेळी तुका अधिक आनंद उडास करूं तुका म्हाका फाव कर. म्हज्या मालकाच्या उर्बेन तोस्ताना पोटांत तुका दिवं वदानी किस वाडोवंक हांव बोव सरत लेखता. येदुकेस्ताचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंद भक्तीन उडास करतल्यान तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या विजयन तूं म्हाका पाठय.
तुझ्या देवपुताची अपरिचित काकुतीचेर पातळून आनी आमी मागीर आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणेचेर भरवंस आनी तुज्या बळवून ससेच्या आदारार बंदून भोव खंतेपणी हांव तुजे लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन जबरदस्त विनंती कर. देवाची भगवंत शिवी जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर, न्हय तर म्हाका अदीक उपकार मेळचे कर म्हूण ह्या नवनान हांव तुजे लागीं परतून मागतां. ते सवाय ह्या खातीर ह्या बरें आसात. शिकपा खातीर घेतिल्ले रीण बेगीनच फारीक जावंक, घोव बायलेन एकामेकांत मोगान जिवंक, घरांत शांती आनी समाधान, बरें काम मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, परिक्षेन बरे मार्क्स काडूंक, TB आनी शुगर बरें जावंक, एकल्याक सोलूंक ताच्या पांयांक बळ मेळोवंक, रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, घरांत समाधान आसूंक आनी एकामेका मोगान जियोंक, नीट एग्जामांत पास जावंक आनी ताणें आशिल्लो फुडार मेळोवंक, घरांत कुटुंबांचें परिवर्तन जावंक, बाबा वांग बायला गांवांत बरें काम मेळोवंक, भायरीन वयची विजा मेळोवंक, कॅन्सर पिडा बरी जावंक, तांची पिडा सोसूंक तांकां बळ मेळोवंक, घेतिल्ले पयशे आनी भांगर कांयच तोंदरे नासतना पाटी मेळोवंक, घरांत शांती आनी समाधान येवंक, बरो सरकार मेळोवंक, दुवेक बरें काम मेळोवंक, कुटुंबांत समाधान आसूंक, बिझनेस यशस्वी लाभोवंक, भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक, घरांत सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, घरांत CA परिक्षा पास जावंक, मायग्रेन पिडा गूण जावंक, लोन फारीक जावंक, दिसपट्टो ग्रास मेळोवंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, वर्टिको गूण जावंक, नव्या काजारी जिवितांत सूख संतोश लाभोवंक, गरजागो विकून वसोवंक, एकल्यान हिंदू दादल्याचो सांगात सोडूंक, हाका पांयांच्या गांठीची दूख बरी जावंक, नाकाचें प्रॉब्लेम बरें जावंक, डिप्रेशनान जावन भायर येवंक, कॅनडा वचोंक, विजा मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, फ्लॅट रेकॉर्ड्स बँकांत आशिल्ले पाटी मेळोवंक, इंजिनियरींग सीट मेळोवंक, परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक, रीण दिल्लें पाटी मेळोवंक, दुबईंत बरें काम मेळोवंक, हार्टाची पिडा गूण जावंक, आंगार पडिल्लें एलर्जी बरी जावंक, ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मानाक तुजे मस्ती थंय आकाशची पातळी उसारूंक हांव खुशी वता. तुजो दैवी पुत्र तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजार पेटयला. सैमावरच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागता. हे म्हजे मागणे घे, ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता. नमान बरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाची माय, आमकां विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाची माय, आमकां विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाची माय, आमकां विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये, गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयल्या फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता. हे दुखेस्तांच्या बजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक हांव येद्दोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें. ह्या मोगा पासत भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां
आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. सर्गाणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि बोट तुझे सशी पावते. सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमच्या सवे असो. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोच्या तुझ्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणी बदलून वेगळींच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लागी आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राज करताय सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसो तुमकां राखों. तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक. तुमच्या मुखलान असो तुमकां वाट दाखोवंक. तुमच्या पाटलान असो तुमची जतन करूंक. तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हादीश सोफी हांव गांवरंगी थंय परसळी संतोष बरी. आंचावेरी सुंदरी माय आमची राणी सरगारी. माय आमची राणी सरगारी. हादी सोपी हा गांवरंगी थंय परजळी संतोष बोरी. आंचावेरी सुंदरी माय आमची राणी सरगारी. माय आमची राणी सरगारी. हादी सोफी कोण आटापी दुबापाची माय पुताची. पोती ओरती पवित्र आत्म्याची माय आमची राणी सरगारी. माय आमची राणी सरगारी. हादी सोफी कोण आटापी दुबापाची माय पुताची. पोतीन ओरती पवित्र आत्म्याची माय आमची राणी सरगारी. माय आमची राणी सरगारी. हादी सोफी कितली विची देख हजाऱ्यांच्यो हजारी. त्यो आंकवारी
थंय बोवारी मायामची राणी सर्गारी मायामची राणी सर्गारी हा देश सोपी कितली विची देख हजारांच्यो हजारी त्यो आंकवारी थंय बोवारी मायामची राणी सर्गारी मायामची राणी सर्गारी सोपी हा गौरंगी कोण आमकां थंय व्हरून पावयती दयाळ मोरी मोगाळ मोरी मायामची राणी सर्गारी मायामची राणी सर्गारी आदिश सोपी हा गांवरंगी कोण आमकां थंय व्हरून पावयती दयाळ मोरी मोगाळ मोरी मायामची राणी सर्गारी मायामची राणी सर्गारी आदि सोपी हा गौरंगी थंय बरजळी संतोष बरी आचावेरी ससुंदरी मायामची राणी सर्गारी मायामची राणी सर्गारी आदि सोपी हा गांवरंगी थंय परसळी संतोष बरी आचावेरी ससुंदरी मायामची राणी सर्गारी मायामची राणी सर्गारी मोगाळ पुता सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या बोव पवित्र काळसा आमा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आमा बसत विनादी कर दर्या सुकरा आमा बसत विनादी कर भाग्यवान कृष्णाचे कृपेन निवारक आमचे देवा आमच्या दुस्मरणांत बापाची आणि पुताची आणि भुईत आत्म्याची नावे आमेन.